ओके वेलकम. लेट्स क्लोज आयज. सगळीं दोळे बंद करुया. स्वर्गींच्या बापा, तुका आमी आर्गां आनी वाखाणें दिता ह्या वेळा पासत. ह्या सुवातीचेर आयज आमी एकठावल्या तुजें उतर शिकोवंक, जे बरे भाशेन वरे तीर सुरू जाल्लो. आयज आमी जायतीं उतरां, जायतें तुजें उतर आमी शिकल्या. आनी आयज आमच्या जिवितान कसली परिस्थिती पासून आयली जाल्यार तुज्या उतराची घोटाय आमच्या सांगाता आसा. त्या परिस्थितीन आमी फुडें सरपाक जेजू तुका आमी दिनवासता तुज्या सगल्या वर्त्या देण्या पासत, तुज्या सॅक्रिफिसा पासत, जें तुवें आमच्या पासत केलां. हाचो अनुभव सदांच आमच्या काळजान उरोंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता. पळय तत्म्या तुका आमी आर्गां दिता तुज्या सांगाता पासत. तूं आसाय आमच्या सांगाता. दर एक घडये तूं आमकां उगडासा काडटाय. देवाचें उतर जें आमी शिकलेलीं आहा, जें आमच्या काळजान रिगोन आहा, तें आमच्या मनान तूं उगडासा काडटाय. कशे भाशेन आमी ह्या जिवितान, ह्या संवसारान आमचें उतरां प्रमाणे जिवीत जियोंक तूं आमकां उगडासाक दिता. हें उतर जें आमी शिकता तें दिनवासता हांव तुका पळय तत्म्या कसली परिस्थिती आमचेर आयली पासून जाल्यार तूं आमकां हें देवाचें उतर उगडासा काडून त्या उतरा प्रमाणे आमी तो वेळ सारूंक जावं त्या वेळांत त्या घोडेन आमी घोटायेन थीर उबी रावंक तुजी कृपा, तुजो पळयत आत्मो आमच्या सांगाता आसा म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणें दिता. ही शिकवण सुरू करच्या आदी पळयत आत्म्या तुका आमी उलो मारता. तूंच सगळें सांबाळून घेन. तूं जाणा आमच्या काळजाच्या अंतरेक, तूं जाणा आमच्या काळजाची परिस्थिती, आमची परिस्थिती, आमचें सिट्युएशन जावं कितें आमी कसल्याय तुफानांतल्यान आयज आमी चलता. तूं जाणा त्या प्रमाणे आमचें एक काळी सदांच थीर तुज्या उतराचेर दवरूंक तूंच आमकां तुजो आदार दी. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका बापा. थँक्यू होली स्पिरीट. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. थँक्यू जीसस. हालेलुया. ओके, कितें म्हणटाली? एक मनीस जेन्ना पेंवपाक शिकता तेन्ना कित्यान शिकता तो? उदकान, एक स्विमींग पुलान, सारकें? आनी जेन्ना तो स्विमींग पुलान शिकता तेन्ना ताका कसल्याय स्विमींग पुलान वच, ताका स्विमींग बरी करून येता, कित्याक तो शिकला. करेक्ट? पूण तोच मनीस जेन्ना एका व्हडल्या दर्यान पडटा आनी व्हडलें तुफान येता तेन्ना कितें जाता? भिरांत येना? भिरांत येना? आमचें जिवीत तेच भाशेन, आमचें जिवीत तेच भाशेन. जेन्ना आमी उतर शिकता तेन्ना आमकां अशें दिसता त्या मनशा भाशेन, ओ आमी स्विमींग जाणा, आमी हें उतर जाणा, आमी तें उतर जाणा, आमी शिकले, आमी जायते रितीर जाल्या, खूब जालां. पूण जेन्ना तुफान येता पळय तेन्ना आमची परिस्थिती दुसरे भाशेन आसता. जेन्ना पळय व्हडलीं तुफानां येता आमच्या जिवितान, आनी तुफानां आसतलीं, पूण एकूच घोटाय आमकां देवाच्या उतरांतल्यान मेवता. कसली ती? त्या तुफानान जेजू कितें म्हणटा? हांव तुजें सांगाता आहा. वय वा ना? तुफान येता तेन्ना कितें जाता? देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा? उतरांतल्यान आमी कितें शिकता? आतां आमी सगळीं जाणां म्हणटा आमी रेतीराक वयता कितें करूंक? उतर शिकोंक, सारकें? पूण उतर शिकल्या उपरांत उतरान कितें बरयल्लें आहा? कसलें? वेन यू वॉक थ्रू द वॅली ऑफ द शॅडो ऑफ डेथ. जेन्ना तूं एका वॅली कितें म्हणटा? एक हां न्हय, एक दोंगराचे सकयल जी वॅली आसता, जी खोणी कशी आसता, ते खोण न्हू, खोणींतल्यान जेन्ना तूं पासार जातलो म्हणटा, साम्स 23 बरयलेलें आहा हें. जेन्ना तूं एक खोणींतल्यान पासार जातलो पासून म्हणटा आपूण तुजें सांगाता. सो परिस्थिती आमची कसलीय आसूं न्ही, कसल्याय तुफानान आमी आसूं न्ही, कसल्याय वादळान आमी आसूं न्ही, कसल्याय उजांत आमी आसूं न्ही, पूण देव कितें म्हणटा? तुमी जेन्ना म्हजेर पातयेता हांव तुमच्या सांगाता आहा. समजलें? पूण वो सांगात देवाचो आमची परिस्थिती बरी चलता, आमचे घराब्यान सगळें बरें चलता तेन्ना आमकां हो अनुभव जाय, देव हा वो ना तो म्हणून चिंतूंक आमकां जाय गरज ना. कित्याक सगळें बरें चलता. वय ना? सगळें बरें जातालें, कित्याक आनी तें चिंतूंक जाय सगळें न्हू. पूण जेन्ना तुफान येता तेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान पयलें उतर कितें येता? सायबा कित्याक हें अदृश्ट म्हजेर म्हणना आमी? म्हणून आमच्या तोंडांतल्यान उतरां येना. जेन्ना तुफान येता, कसली अदृश्ट येता आमचेर, कसलो संकश्ट आमचेर येता तेन्ना आमी कितें म्हणटा? आमी कोणाचें वायट केलां हें इतलें म्हाका जावपाक म्हणटा आमी? हो म्हणटा. पूण त्या टायमार आमी जी शिकलेलीं उतरां आहा ती कशी विसरतात? अदृश्ट येता तेन्ना शिकलेलीं उतरां आहा. आतां आमकां अदृश्ट ना तेन्ना आमी कितें म्हणटा? संकोश ना तेन्ना आमी कितें म्हणटा? देवाचें उतर, देवा हें सांगलां तें सांगलां सगळें आमी जाणा. जेन्ना प्रॉब्लम्स येता तेन्ना आमकां कितें जाता? सायबा हें म्हजेर कित्याक त्रास जायना?
जाता. भिरांत येता. भिरांत कोणाची? मागीर ती भिरांत येता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? भिरांतीक घेवन एका कोनशाक बसून रडोंक जाय. ना कितें करूंक जाय? दिवंक ना. आन्सरान आमी जाता चल दिवंक ना. पूण जेन्ना उदृश्ट येता तेन्ना भिरांतीन भरता आमी. तेन्ना कितें जाता स्क्रिप्चर पासून? कित्याक विसरता? फर्स्ट दिसा कितें टिचींग घेतलेली आहे? पयलेच दिसा कितें जालेली? मंडे टिचींग घेतलेली हांवें ती. देवाचें उतर आमकां कितें शिकलेली आमी? म्हाका खबर आहा कोण कोण आहली ती फर्स्ट दिसा. थोडी न्यू हा, तुमी मागीर येयल्या. पयले दिसा भिरांतीचे टॉपीक घेतलेलो आमी. पयले दिसा नॉर्मन सांग, तूं आहलेलो, तूं सदांच आसताय न्हू पयलो नंबर. आतां सांग फर्स्ट दिसा कितें जालां तें? कोणाक उगडास ना? ओके. आनी मेन टॉपीक कितें आहलेलो आमचो? प्रेज गॉड. जोशुआ 1:8 घेवंक ना आहलो फूल टिचींग? ओके. आतां आमी कितें म्हणटा? अदृश्ट येता तेन्ना आमकां भिरांत येता. पूण पुस्तकाचे 2 तिमोथी पुस्तकाचेर कितें बरयलां? देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, पूण दिला मोगाचो, घोटायेचो आनी थीर मनाचो. करेक्ट? आतां देवान तें दिवंक ना, पूण जेन्ना अदृश्ट येता तेन्ना आमी तें विसरता. कित्याक लागोन? कित्याक देवाच्या उतराचेर आमचो दीस आनी रात नियाळ ना. उतर सदांच तेच, पूण प्रॉब्लेम म्हाज्या मनाचो. उतर केन्ना बदलचें ना, पूण हें मन म्हाजें बदलता. कशें? परिस्थिती प्रमाणे म्हजें मन हालता आनी दोलता. तुफानाच्या प्रमाणे कशें वडे हे सायडीक आनी त्या सायडीक वता? वयव ना. तुफान ना तेन्ना वडे कशें आसतलें? सुसेगाद. पूण तुफान येता तेन्ना वडे कितें जाता? लेफ्ट एंड रायट. येस न्हू? अप एंड डावन. करेक्ट न्हू? तेच भशेन आमीय जाता तुफान येता तेन्ना. कित्याक लागोन? कित्याक आमचें मन देवाच्या उतरान नियाळान ना. आतां दीस आनी रात, आतां धर आमी, आतां धर बायलोय आसा दादले आसा. आतां हे चेडवाक तर हांवें म्हणलें तूं म्हाका चेडो कसो दिसता, हें स्वत मानतलें ना. हांव म्हणटलें ना, म्हाका जाल्यार दिसता, हांव तशें चिंता. तें कितें म्हणटलें? ना. हांव म्हणटलें तरी हांव तेंच सांगता. तें कितें म्हणटलें? तूं कितेंय सांग, हांव जाणा हांव कोण तें. वयव ना. कितलेंय पासून हांवें सांगलें जाल्यार तें स्वत मानून घेतलें ना. कित्याक तेका खात्री आहा आपूण कोण तें. वयव ना. ते भशेन देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ अशे भशेन आसूंक जाय. कसलेंय तुफान येवं, कसलीय परिस्थिती येवं, म्हजें मन थीर आसतलें कित्याचेर? देवाच्या उतराचेर. सो आतां देवाच्या उतराक दीस आनी रात म्हणलां. आमी तीच शिकवण कंटिन्यू करुया जे पयले दिसा शिकल्या. कित्याक कंटिन्यू करुया म्हणटा? तेजेर आख्खें टिचींग तेजेर जालें उगडास ना आमकां. सो आमकां उगडास आसपाक जाय. कित्याक? आमचें देवाच्या उतराचेर आमचें मन दीस आनी रात आमी त्या उतराचेर आमचो नियाळ जावपाक जाय. आतां जेन्ना भिरांत येतली तेन्ना आमी कितें म्हणूंक जाय भिरांतीक? देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंकूच ना जाल्यार हांव कशें भिरांतीक हांव स्विकारिना. जेजूच्या नांवान कोड सर म्हज्या मनांतल्यान हें म्हणूंक जायना. देवान आमकां अधिकार दिवंक ना. खडपा कडेन उलोवंक आमकां अधिकार दिवंक ना. दिलावो दिवंक ना. संवसाराचेर आमकां अधिकार दिवंक ना. सुरवातेक जेन्ना आदामाक रचलेलो देवान तेन्ना देवान कितें केलें? आख्ख्या पृथ्वीचेर मनशाक अधिकार दिलोलो. वयव ना. अधिकार दिलोलो मनशाक. जेन्ना आख्खे संवसाराचेर अधिकार देवान दिला तेन्ना सैतानाच्या उतरांनी येवन सैतानाच्या चोपक्याक फसोन मनशान कितें केलें? आपणाचो अधिकार वगडायलो. करेक्ट न्हू? सो इतलीं वर्सां मनशान जेजू ये परेन मनशाचो सैम पातक्याचो आसलोलो, सैतानाचो. कित्याक? अधिकार दिला तो तेंच्यांनी वगडायलो. कसो वगडायलो? देवाच्या उतराचेर दीस आनी रात तेंच्यांनी नियाळ केलो ना. आतां केलोलो तर दीस आनी रात नियाळ देवाच्या उतराचेरूच जाल्यार ती दुस्मानाच्या ताळ्याक कान दिवंक पावतली आसली? तेच भाशेन जेन्ना आयज आमी देवाचें उतर शिकता, आमी अपुर्बायेन हांगा येता, म्हयन्याच्या म्हयन्याक आमी येता, बसता, शिकता, आयकोता. देवान आमकां सगळी सुविधा करून दवरल्या हांगासर. जावं आमकां सगळें देवान दिलां. कितें पळय मनशाक लागता तितलें आमकां हांगासर देवान आमकां प्रोवायड केलां.
आमकां कितेंच फारीक करपाची गरज ना, कितेंच आमकां कांयच करपाची गरज ना, फकत आमी कितें आहा त्यो वस्तू पॅक करपाच्यो आनी हांगा येवपाचें. पूण आतां हें सगळें देवान आमकां जे भाशेन एक देणें फुकट देणें म्हणटा न्हू, उतर पासून देवान कितें म्हणलां, तुका फुकट मेवला फुकट दी, वयगो ना. तशें जेन्ना आमी हे सुवातेच्या देवान आमकां सगळी सुविधा फुकट दिल्या, पूण ह्या देण्याचो जे देवान जी कृपा म्हणजे कितें, जे देव करता पळय तें देवान केलां ती कृपा. जे आतां देवान केलां तें आमी भावार्थान स्विकारून आमी तें उतर दीस आनी रात शिकोवन आमी तेजो फायदो घेवंक जाय. आनी उतराचो फायदो कसो, आमी तें एप्लाय करूंक जाय आमच्या जिवितान, एप्लिकेशन करूंक जाय. जरी तर देवाचें उतर म्हणटा, आतां आमी सकाळीं ब्रदरीन आमकां मोगाचे विशीं शिकोवन दिलेली थोडी, पळय ना, देवान संवसार घडलो कित्याक, मोगान म्हणटा न्हू, 7व्या दिसा विसव घेतलो म्हणटा. कित्याक लागोन, देव बेजार जालोलो, थोकलोलो ना, विसव कित्याक घेतलो, सगळें ताणें कंप्लीट केलें कितें जाय तें, करेक्ट न्हू. सो ही जी शिकवण आमकां मेवल्या मंडेच्यान, आयचो दीस पासून आयज आमी देवाचें उतर शिकलां, आमी तें आयकोन तें बरोवंक पासून जायना जाल्यार आमकां देवान काय बरी मोद दिल्या, वयगो ना, मन दिलां आमकां. आमचें मन कोणाचें, जेजूचें, जे उगडास उरता पळय तसलें. पूण कितें, हे उगडासाक उरोवंक जाय जाल्यार आमी आमच्या तोंडांतल्यान उलोवचें पडलें. कितें उलयतलीं, म्हाजें मन जावन आसा जेजूचें मन, जें कितें हांव आयकतां हें म्हाका सगळें उगडासाक उरता. आमी म्हणूंक जायना उगडासूच ना, आतां जिवीत मरण खंय आहा, जिबेर आहा, तो उगडासूच ना म्हणल्यार उगडास उरतलो, उगडासूचो ना न्हू. सो ताका लागून आमचेर आसा, आमच्या जिवितान ही जिविताची आमची चाल आमी कशे भाशेन फुडें व्हरची, हें जिवीत कशे भाशेन आमी जियोचें. आनी मेन म्हणल्यार सगळ्यान पयलें आयकोन घेयात आं कांदून, सगळ्यान पयलें आमी चिंतूंक जाय म्हजें जिवीत दुसऱ्याक कशे भाशेन फायद्याक हांव करूं. समजता, आमच्या फायद्याक न्हू. जेन्ना आमी कसलेय परिस्थितीन आमी वचों जाल्यार खंयचोरी आमी आसूं, आमी पयलें कितें चिंत्ता, आमचो फायदो, वयवो ना, म्हाका कितें मेवतलें, म्हाजो बेनिफीट कितें आसतलो, म्हजें नांव कशें वयर काडूंक, हांव कशें फुडें सरोंक, म्हज्या सारकें वयल्या पावण्यार हांव कशें पावतलें, हो आमचो फोकस आसता, वयवो ना. आमी दुसऱ्याक पयलें दिता वचोंक. मनशाचो फोकस खंय, कोणाक वयर काडपाचो, दुसऱ्याक वा आपणाक, आपणाक, रायट. पूण देवाचो स्वभाव कसलो, दुसऱ्यांक वयर काडपाचो. काडटात काय आमी. सो तो उतर शिकल्या उपरांत आमी कितें करचें पडलें, उतरा प्रमाणे जिवोचें पडलें ना. आतां जेजू संवसारान आयलो कितें करपाक, आपल्याक वयर काडपाक. फिलिपकाराच्या चिटीन आमी पळयलां 2:20 वरान जेजू कितें करता, फिलिपियन्स चॅप्टर 2 आमी पळयलां, जेजू आपूण खालतो जालो, इतलो खालतो जालो की तेणेन आपणाक वयर काडूंक ना, बापान ताका वयर काडलो आनी सिंहासनाचेर बसयलो आपल्याच्या उजव्याक. समजता. पूण जेन्ना आमी आमकां खालती दवरतलीं तेन्ना देव आमकां वयर काडटलो. पूण आमची मांडणी दीस आनी रात कितें आसता, आमी आमकां कशी वयर काडया, कोणाचेर पावल घालून आमी फुडें सरया, आमकां अशी चिंतना. पूण देवाचें उतर तर आमच्या काळजान तर कातवलेलें आसत, रिगोन आसत, उतर आमकां असल्यो करुण्यो करपाक केन्नाच दिवचें ना. कित्याक जेन्ना सर्वेस्पराचो ओत्मो जेन्ना आमचेर आसता, सर्वेस्पराचो ओत्मो जेन्ना आमचे भितर आसता, तेची आस आनी तेचो आवंडो दुसऱ्याक फाटीं काडून आपूण फुडें सरपाचो केन्नाच ना. हो बापाचो ओत्मो हें करिना. सो आतां आमचे जिणेन आमच्या जिवितान आमी कशी जियेता तेजेर आमी नदर मारपाक जाय. दुसरो कितेंय करूं आमकां लागता ना. पूण हें केन्ना घडोवन येतलें, हें उदार आमचें मन जावपाक, मोगाळ आमचें मन जावपाक. आतां उतरांतल्यान आमी पळयता रोमन्स 5:5, कॅन यू गो रोमन्स 5:5. वाचत पळया कोणी. लावडली. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit, Holy Ghost, which is given unto us. कोंकणीन वाचता. हो बरवोसो आमकां फटोयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला.
हो बरवसो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी कोणाक दिला आमकां कोणाक दिला देवान कोण दिला आमकां पवित्र आत्मा कोण तो आमचो शाराती वळवा ना आमचो सांगाती जेतून म्हणलेलें न्हू तुमकां आपूण एकसुरो सोडचो ना पूण आपूण बापाशी वयता आनी तुमकां शाराती धाडटा कोण तो शाराती पवित्र आत्मो आतां हांगा उतर कितें म्हणटा हो बरवसो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी कोणा उदेशी पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला कितें म्हणटा आमच्या काळजांनी पवित्र आत्म्या उदेशी बापाचो मोग ओतला आतां आमी गेले फाटी सिस्टर तुवें म्हणलेलें न्हू देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आतां मोग म्हणजे कितें मोगाची कोरणी कितें दुसऱ्याक जियेता आनी दुसऱ्याक दिता करेक्ट आतां देवान मोगाची कोरणी कशी दाखयली देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या पुताक वंपून दिलो म्हणटा आमी वय ना वंपून दिलो मोगाची खुणा कितें कोरणी कितें दिवप करेक्ट आतां कितें म्हणटा तोच मोग बापाचो मोग कसलो एक सायडीचो म्हणजे तो तुका रावना तूं कितें करीसर पूण तेणें आपणें मोग केलो वन सायडीड म्हणटा तेका एके सायडीचो मोग तो तुका पळयना तूं कितलो पातकी तूं कितलो अनबावार्थी तूं कितलो वायट वेसनान आहा तूं कितलें वायट जिवीत जियेता देव तें पळयना देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो जेजू खुर्सार मोरच्या पयलीं आमकां जॉन चॅप्टर 3:16 आमकां कितें म्हणटा जेजूचें मरण जावच्या पयलीं आमकां उतर येयलां की देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या पुताक दिलो सो जेजूचे आमच्या पातकाचें फर्मण मागीर जालां पूण पयलें दिलां समजलें म्हणजे कितें आतां धर पळय आतां एक पातकी मनीस आहा आनी एक बरें मनीस आहा वय ना पूण जेन्ना आतां हो पावस पडटा हो बऱ्यांचेरूच पडटा सो देवाचो मोग कसलो निस्वार्थी म्हणटा कोंकणीन निस्वार्थी आमचो मोग कसलो संवसारान स्वार्थी आमी जेन्ना आमी एक संबंदान आसतात एकामेकाच्या एकवटान आसता आमी बरीं खुशाल आसतात एकामेकाक कितेंय करूंक तयार आहा मातशी पासून फूट पडली आमकां एकामेकाचें तोंड पळोवंक जायना आमकां उलोवंक जायना आतां हो निस्वार्थी हो स्वार्थी मोग पूण देवाचो मोग कसलो निस्वार्थी सूर्य उदेता फकत बऱ्यांचेर उदेता आनी उरलेलीं काळोखान आसता पातकी ना इजिप्टाच्या गांवांत कितें जालेलें सुरवातेक जेन्ना मोजेसाच्या टायमार देवान जेन्ना एक कितें म्हणटा तेका प्लेग्स धाडले पळय जेन्ना पिडा धाडली पळय जेन्ना पोरजेक सोडोवपाक लागून मोजेसाक धाडलेलो आनी तेन्ना तो राजा आसलेलो फेरो राजा आसलेलो तो रेडी ना पोरजाक धाडून दिवपाक तेन्ना देव कितें करता कितलेच भाशेची प्लेग्स धाडटा ते हेजेर इजिप्टाचेर पूण ते इजिप्टाचेर जेन्ना ते प्लेग्स धाडटा त्याच इजिप्टान इस्रायल पोरजां आसली पूण तांकां लागली ते ना कोणाक हार्म जालें फकत इजिप्टकारांक वय ना पूण आतां जेन्ना जेजू येयला जेजून सगल्यांचो मोग केला पूण तो मोग कोण अणभवंक पावतलो जो जेजूक स्विकारता आपलो दोनी सोमी म्हूण मानून घेता तांकांच हो मोग अणभव जाता समजलें जायते फावटी कितें जाता पातक्या सोयंबाक लागून स्वताची वळख ना जावन आमी कसलो सोयम घेवन भोंवता स्वताची वळख ना जाल्यार पातकी सोयम आनी पातकी सोयम स्वार्थी वा निस्वार्थी स्वार्थी सो आमकां जेन्ना दुस्मानकाय जाली वायट पॉयंट जालें तेन्ना आमकां कितें जाता गुड मॉर्निंग प्रेज गॉड ओके सो जेन्ना हालेलुया असलें सिट्युएशन जाता तेन्ना एकूच उपाय आहा आमी कितें करचें फाटल्यान उबें वचपाचें आनी मातशें उबें रावपाचें मागीर आपशी जातलें सेटल मागीर बसया हालेलुया थँक्यू जीसस ओके सो आमचें सिट्युएशन कशें आसता संवसारी मोग एक कितें म्हणटा तो स्वार्थी मोग कसो आसतलो जो मेरेन तूं म्हाका बरें आहा हांव तुका बरें आहा कितेंय दिता कितेंय करूंक तयार आहा
वय ना. पूण जेन्ना मातशें पासून तर कितें आमी चुकोत त्या मनशाक जावं आमकां तांचो मोग करपाक जायना. पूण देवाचो मोग ते भाशेन ना. ताका लागून दीस आनी रात आमचो नियाळ दुसरो कशे भाशेन आमचे सगळे बिहेव करता, दुसरो कशे भाशेन म्हाका ट्रीट करता, तेजेर म्हजें ध्यान आसचें नाका. म्हजें ध्यान आसूंक जाय कोणाचेर? एंड होप मेक इट नॉट अशेम्ड बिकॉज द लव ऑफ गॉड इज शेड अब्रॉड इन आवर हार्ट्स बाय द होली स्पिरीट विच इज गिवन अनटू अस. देवान जो आमकां पवित्र आत्मो दिला, त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजान आपलो मोग वतयला. आतां कसलो तो मोग? निस्वार्थी. वय ना? वन सायडीड लव, निस्वार्थी मोग तो आमच्या काळजान वतयला. जेन्ना हें सत, आतां जेन्ना आमकां ओके लेट्स से आतां जेन्ना आमकां कोणी कितें दिता, लेट्स से आमचे घर जागो म्हणया, ओके. आमकां जेन्ना आतां आमी घेता ओ आमी विकतो घेता जावं कितें घेता, पेपर वर्क्स आसता आसना? ओ बेश्टेच घेता आमी कितें? पेपर वर्क आसना? डॉक्युमेंट्स आसता डॉक्युमेंटार कितें बरयलेलें आसतलें? दॅट ही प्रॉपर्टी तुजी. नाजाल्यार म्हज्यान कशी म्हणूं येता म्हजी म्हूण? तुज्यान म्हणूं येता शेजाऱ्याचें घर तुजें? कित्याक ना? कित्याक शेजारी येतलो म्हणटलो कितें म्हजें कितें? हें म्हजें घर, हे पळय हे डॉक्युमेंट्स हाडचो ना? कसलो डॉक्युमेंट घेवन येतलो? की घर तेंचें म्हूण कोणें कोणाच्या घरान घुसोन रावंक जाता? ना. रावतली तूं? हालेलुया. सो डॉक्युमेंट आहा वय ना, तें डॉक्युमेंट पळोवन कागदां पळोवन आमकां गमन येता हो जागो म्हजो वो दुसऱ्याचो तो. करेक्ट? आतां डॉक्युमेंट तुज्या नांवार आहा, घर तुज्यान फाल्यां म्हणूं येता घर हें मातशें सारकें ना, हें म्हजें घर न्हू, हांव वयतां भायर म्हणूंक जातलें परिस्थितीच्या प्रमाणे? काय तुजेंच तें सदांच? वय ना. आतां हें घर तुजें म्हूण तुका कोण दाखोवन दिता? तो डॉक्युमेंट. सो तुका कसली परिस्थिती येवं, तुजे कडेन बरयलेलो डॉक्युमेंट आहा आनी तूं स्वत म्हणटा हें घर म्हजेंच, कांय दुबाव ना, कोणीय पासून येयलो हें कागदां बदलची ना. वय ना. आतां हें डॉक्युमेंट आमकां कितें सांगता? हो डॉक्युमेंट कितें सांगता आमकां? हे कागद न्हू बरयलेलें डॉक्युमेंट न्हू हो? सो हो डॉक्युमेंट आमकां कितें सांगता? सांगात सांग सिस्टर, तूं सांग कितें सांगता बरयलेलें उतर? देवाचो मोग आमच्या काळजान वतयला. आतां म्हजी तर परिस्थिती सारकी ना, दुसरो म्हाका बरो करिना, दुसरो म्हाजे कसले दुसऱ्याक लागून म्हाका त्रास जाता, दुसऱ्यान म्हजें नांव पिड्यार केलां, फोटी सांगल्या, अपमान केला, कितें केलां. पूण आतां म्हाका कितें जाता भितरल्यान? कितें जाता? राग येतलो भितर. वय ना. आतां दुसऱ्यान तर म्हाका त्रास केलो आनी म्हजी कांय चूक ना, दुसऱ्यान अशी घडणी घडयली की तुजी चूक म्हणून दाखोवन दिल्या तिसऱ्या मनशाक, पूण तुजी ती चूक नाच. आतां तुका खबर आहा तुजो गुन्यांव ना, पूण तिसऱ्या मनशान तुका गुन्यांवकारी केला आनी तुका खंय कोर्टान पासून पावयला दर. फॉर एग्जाम्पल, ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल आय एम गिवींग. तुका आतां खंय 4 जाणांच्या मुखार पासून तुका तुजी न्याय करपाक तुका येला आनी तुवें कांयच करूंक ना. आतां तुज्या काळजान कितें जाता? राग शिजतलो, दूख जातलें, कोडूसाण येतली, कुन्नाटकां येतली, कशे भाशेन हेका रिटर्न दिवचें ती चिंतना येतली, कशेंय तरी जावन हेचें पाड जाल्यार पुरो म्हणटली आमी, कित्याक म्हाका केलां न्हू हेचें जावनी म्हणची ना. आनी केन्ना पाड जालें पासून तर बाय चान्स आमी कितें म्हणटली पयलें म्हाका केलें हेकाच फावो, हेका जालें तेंच म्हणची ना. आयज डायलॉग आहा तुमी आयकोंक ना? आयज म्हाका फाल्यां तुका तुमी आयकोंक ना हो डायलॉग? ही आमचें म्हणणी, पूण आमकां देव अशें शिकयता. आतां परिस्थिती आयल्या, समजता परिस्थिती आयल्या की देव कोणेन तरी आमकां अपमान केला, खूब कश्ट दिल्या, खूब त्रास दिल्या, गांवांत रावंक पासून आमकां वाट दवरूंक ना, हे भाशेची परिस्थिती जाल्या. आतां हे परिस्थिती प्रमाणे म्हज्या काळजान कितें जातलें? सांगात कोडूसाण येतली आनी कितें? राग येतलो आनी कितें जातलें? तें चिंतीत रावतली. वय ना. मग ह्या काळजान कितें जातलें? राग, कोडूसाण आनी कितें कितें बरें कांयच ना. वय ना. मोग आसतलो ना. आतां पळया काळजान कितें वतयलां?
काळजान कितें वतयला? मोग वतयला. आतां परिस्थिती आयल्या म्हूण डॉक्युमेंट चेंज जातलो? आतां समजता तुमी? आतां परिस्थिती आयल्या, शेजाऱ्यान त्रास केला, फ्रेंडांनी त्रास केला, दुस्मानांनी पाड केला. आतां म्हज्या काळजान सामको शिस्ता राग, काळजान सारको उजो पेट्टा, केन्ना तरी हांकां रिटर्न दिवंक, केन्ना तरी सामको रिवेंज घेवंक. हे भाशेन सगळें जाता. हे कित्याक जाता? कित्याक हांवें उतराक फाटीं दवरला आनी परिस्थिती म्हज्या दोळ्या मुखार आनी म्हज्या मनान घेतल्या. आतां ते परिस्थिती प्रमाणे म्हज्या रागा प्रमाणे, परिस्थिती प्रमाणे राग मनान घेतला आनी उतर फाटीं दवरला आनी उतराचेर नियाळ करूंक ना. सो आतां हो सगळो राग येता, समजता? पूण राग तुका आयला सिट्युएशनाक लागून म्हूण उतर बदलतले डॉक्युमेंट ना. आतां घर आमच्या नांवार आहा आनी कोणी तरी आमच्या घरांतले जावं आमचे भुरगीं आमकां म्हणत तूं नाका, तूं भायर वच, घर सोडून वच. तूं घर सोडून पासून तर भायर सोडली आनी तुका आमकां दुखलून पासून तर घरांतल्यान भायर घातली, पूण घर तुज्या नांवार आहा. डॉक्युमेंट्स बदलतले तुका बेश्टी पासून भायर घातले जाल्यार ना. तो परिस्थिती येता म्हूण डॉक्युमेंट्स चेंज जायना. तेका लागून आमकां कित्याची खात्री आमच्या काळजान आनी आमच्या मनान सारकी घोट थिरायेन आसपाक जाय बरयलेल्या उतराची. आतां हे बरयलेले उतर तर म्हज्या काळजान कांतोन आहा, रिगोन आहा. कोणूय कितेंय करूं आमकां आनीक दूख त्रास कश्ट जातले काळजान राग येतलो? राग येवंक शकता ना. पूण केन्नाय परिस्थिती इतली स्ट्रॉंग जाता की तुका राग येवचो ना, पूण तुका दूख जातलें. पूण ते पासून सैतानाची मांडणी आमकां फसोवपाक. दूख पासून तर आमी तर घेवन बसता कोणाचेय, ती जावन आसा एक सैतानाची फोट आनी मांडणी. आनी जायते फावटी आमी फसताय. हांव ना म्हणना, आमी फसता पासून ह्या सिट्युएशनाक. पूण फसली पासून तर देव आमकां एक 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 तुमी जाणा कितलेंय तुफान आयच्या दिसाक जावं, फाल्यांच्या दिसाक सुर्याक किरणां दितलो म्हण आमकां गॅरंटी आसता. वय ना? आयज कितेंय जावं, आयज कितलोय पावस पडो, पूण फाल्यां उजवाडोन ती किरणां आमकां दिसती पडटली म्हण आमकां गॅरंटी आसता. केन्ना तरी हें जालां सुर्या उदेवंक ना? ज्या दिसा सावन देवान ताका घडला हां जालां केन्ना ना. सदांच देवान आमकां सुर्याची किरणां फावो केल्या. आमी बरें करूंक, आमी वायट करूंक, पूण देवान जें आपणें पळय कितें रोचलां, ज्या सिस्टमान रोचला ताजो सिस्टम सदां काळ सारको परफेक्ट आसा. कित्याक देवान केन्नाच कितें इम्परफेक्ट करूंक ना. देवान सगळें परफेक्ट केलां, देवान सगळें सारकें केलां. पूण आमी तेजो कितें दुरुपयोग केला, बरे भाशेन उजार करूंक ना. आमी आमकां आमकां जी पदवी दिलेली, आमकां जी ऑथॉरिटी डोमिनियन दिलेलें तें आमी सैतानाच्या उतरांक फसोन तें आमी वगडायल्लें आहा सुरवातेक. पूण आतां पासून देवाचें उतर म्हणटा देवान आमकां आमच्या काळजांनी मोग वतयलेलो आहा. हे उतर तर हांव सदांच आमच्या गांठीक मारून तर आमी दवरता, आमच्या काळजान तर आमी दवरता. कितलेंय तुफान येवं आमकां कसो कितें आहा आमच्या काळजान? मोग आसतलो. आनी मोग म्हणजे कितें? दिवप. तो आसा मोग जाल्यार कितें दितली? मोगूच दितली. सो दुसरो कितें करता तें आमकां आनीक फरक पडटा? पडोंक जाता ना. कितें आहा तेंच दिवया. कोणूय पासून तर येयलो कितें आहा तेंच दितली न्हू. आतां तुज्या घरान तांदूळ आहा, कोण येयलो दाव मागोंक, तूं कितें दितली? दाव ना, तांदूळच आहा गे. आनी कोणी येयलो आनी कितें मागतलो, तूं म्हणटलें तें ना, तांदूळ आहा, तांदूळच दितलो. सो काळजान तर मोग बरो ना, तूं कितें दितलो? आतां तो येवन तर आतां तुका असो सारको मनीस बेजार करून काडटा की तुवें राग करचो, झगडी करची, केस्तांव करचें, बेजार जावचें, इरिटेट जावचें, कितेंय करूं न्ही. कितें भितर आहा, आवट ऑफ दी अबंडन्स ऑफ युअर हार्ट तुजें कितें भायर सरता? कितें आहा पळय तुज्या काळजान खोलायेन तुजें तेंच भायर सरता. समजता? आतां देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा? देवान पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या काळजान तो मोग वतयला. सो कितें भायर सरतलें? तो मोगूच भायर सरतलो. समजता तुमकां? ओके, गो टू 1 John chapter 4. Go chapter 3. And go 11th verse.
कितें बरयलां हे टायटल कितें हा आमकां एकामेकाचो कितें बरयलां एकामेकाचो द्वेष करात रागार जायात एकामेकाचो मोग करात. For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another, not as Cain, who was of that. Go down. Not can you go NLT? We must not be like Cain, who belonged to the evil one and killed his brother. And why did he kill him? Because Cain had been doing what was evil and his brother had been doing what was righteous. Go down. So don't be surprised, dear brothers and sisters, if the world hates you. आमी सुरवातेक पयलें आमकां 11वी ओळ कितें म्हणटा एकामेकाचो मोग करात एकामेकाचो मोग करात. कसलो तो मोग सुरवातेक कायनान केला तसो आपल्या भावाचो ते भाशेन करा म्हणटा. ताणें कितें केलें भावाचो प्राण घेतलो वयव ना. आनी कित्याक लागून घेतलो प्राण ताणें आपलो भाव तो वयव ना आपल्या भावाक सोडूंक ना. कित्याक लागून प्राण घेतलो ताणें तेजो कितें जाल्लें नको तुमी ही स्टोरी कित्याक लागून देवा आबेलान बरें के दिलें देवान मानून घेतलें आबेलाची भेट पूण हेजी घेवंक ना. आतां हेजी भेट तर देवाक मानवलेली जावंक ना आनी आबेलाची मानवलेली जाली हितून आबेलाचो गुन्यांव ना. पूण देवाचो गुन्यांव करूंक जाता ना. देवान आपल्याक जी नितिवन कशी दिसली आबेलाची भेट ताणें मानून घेतली आनी कायनाची घेवंक ना. पूण कायनाच्या काळजान आतां कितें उत्पन्न जालें कितें उप्रासन येयलें राग येयलो. पूण मूळ कितें आहा तेजें कुड्डेपण जेलसी. मूळ कितें राग कित्याक येयलो तेका काय आबेलान कितें वायट केल्लें राग येवपाक. आतां आमी रागार जाता कित्याक कोणी कितें म्हणलें जाल्यार आमी रागार जाता वयव ना. पूण आनी एकूय वे हा रागार जावपाची आनी कसले आमी अपघात करपाची कसली ती कुड्डेपणाची खुन्नाटकायेची. खुन्नाटकाय म्हणटा न्हू जेलसी कितें म्हणटा खुन्नाटकाय कसली जाली म्हजें मानून घेवंक ना कोणाचें घेतलें भावाचें घेतलें. आतां आमी भावाचें आपणाचो खूद ओन भाव तो भावाचें मानून घेतलें म्हूण कायनाच्या काळजान कितें जाता कुड्डेपण येता. कुड्डेपणाक लागून राग येता. राग येयल्या उपरांत राग कोणाचो सैतानाचो. आनी सैतानाचें काम कितें जॉन 10:10 कितें म्हणटा आमकां कितें करूंक येता तो चोरूंक जिवेशी मारूंक आनी इबाड करूंक नाश करूंक. तें काम कोणाचें सैतानाचें. आतां तेज्या मनान कितें जालें पयलें कुड्डेपण जालेलें आसता. कुड्डेपण म्हणजे तेजें मानून घेतलें म्हजें घेवंक ना आनी तेज्या मनान अशी कुड्डेपणाची सुरवात कितें जाता कुड्डेपणाची वयव ना. दुसरो फुडें पावपाक जाय दिना. ही कोरणी कोणाची सैतानाची. पूण ही तर कोरणेक तर आमी तर हे उतराची तर सोजमणी आमी घेना. आमी असल्या फासाक सांपडटली. देवाचो निस्वार्थी मोग तर आमकां सोजमोन येना. आमी हे सैतानाच्या चोपक्याक सदांच सांपडटली आनी आमकां गोमचे पासून ना सैतानाची मांडणी. केन्नाय आमी चिंतूंक जाय दुसरो तर फिलीस जाता आनी म्हज्या मनान तर राग येता आमी उगडास करूंक जाय कायनाची खबर. कित्याक जेन्ना म्हज्या काळजान तर खुन्नाटकाय उत्पन्न जाली खुन्नाटकायेचो परिणाम कितें सैतानाचें काम कितें नाश करप इबाड करप काळजान राग उत्पन्न जावप समजता. पूण आमी चिंतूंक जाय जेन्ना दुसरो फिलीस जाता दुसरो वयर सरता दुसरोचें बरेंपण जाता त्या बरेपणान तर म्हज्यान तर खुशाल जावपाक जायना. कितें तरी गडबड आहा. आमी उतरान आनीक थीर रिगोंक जाय. कितें जालें ना ही सुरवातूच ती हा बुनयादूच ते भाशेन जालेली हा सुरवातेक. कित्याक हो स्वभाव कोणाचो सैतानाचो. शेजाऱ्यागेर मातशें कितें बरें हाडलें आमकां कितें जाता खुशाल जातात आमी. मागीर तो कोणाचो स्वभाव मागीर तो जाय आमकां मागीर कितें करचें पडलें
आमी पळोवंक जाय देवाचें उतर कितें म्हणटा. आतां देवाचे भाशेन आमी तर म्हणटा देवाचें उतर आमी आयकता, देवाचें उतर आमी वाचता, देवाचें उतर आमी परगडटा, देवाचें सगळें आमी करता. पूण शेजाऱ्याक कितें बरें हाडलें म्हज्यान तें सोसूंक जायना. पूण हांव दुसऱ्याक दाखोवन दिना, पूण भितर आहा म्हज्या. पूण आमच्या भितर कितें आहा तें आमी नको जाणा. आमच्या भितर कितें चलता तें दुसऱ्याक गमचें ना. पूण एक तुका खबर आसतली आनी देव पळयता भितर. समजलें. सुरवात जाली तशी कायनान कितें केलें, कुड्डेपणाक लागून, खुन्नाटकायेक लागून, जेलसीक लागून आपल्या भावाक प्राण घेतलो, आपल्या भावाक जिवेशी मारलो. वय वो ना, जिवेशी मारलो. आयज आमकां त्या वायट स्वभावांतली, पातकी सोयंबातली, त्या सीन नेचरांतली सोडोवपाक कोण आयलो? कोण आयलो? जेजू आयलो. आतां जेजू आयलो, जेजून जायती आमकां बरेपण, आमकां देवाचे स्वर्गीच्या राजाची खबर शिकयली. स्वर्गीच्या राजाचे आमकां घूट उक्ते केले आपल्या उतरांतल्यान. बरयलेलें ना सगळें देवान आमकां कितें पळय देवाच्या राजाचें आहा हें सगळें शिकयलें. 3.5 वर्सां ताणें बरी खबर परगटली. वय ना, प्रचार केलो, प्रवचन केलें, देवाचें उतर आमकां शिकयलें, देवाचो स्वभाव आमकां दाखयलो. जॉनाच्या पुस्तकार आमी पळयता देवाचो स्वभाव तो कशे भाशेन आपूण आनी बाप एक आहा म्हणून सांगता आमकां. वय ना, बूक ऑफ जॉन वी सी दॅट जीजस स्पीक अबाउट हीज फादर, द लव ऑफ हीज फादर. जे भाशेन देवान तेजो आपणाचो मोग केला आनी ते भाशेन तो संवसाराचोय मोग करता. बापाची खबर तो उलयता देवाच्या पुस्तकांतल्यान आमचे कडेन. हे आमी दीस आनी रात जाणा जावपाक जाय, कित्याक तोच रोचणार बाप आयज आमचोय. समजता. आतां जेजू तर आपल्या बापाक इतलो पयलो वयलो जागो दिता, बापाच्या उतरा प्रमाणे तर जियेलो. आयज आमी देवाची भुरगीं न्हू, देवान आमकां रोचूंक ना जाल्यार आमी कोणाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय? कायनान कोणाचो आवाज आयकलो त्या भाशेन आमी जिवंक जाय काय आमी जेजून जी आमकां वाट दाखयल्या बापाची, स्वर्गीच्या राजाची, ते वाटेर आमी चलपाक जाय. हो आमचो दीस आनी रात नियाळ आसूंक जाय. आयज तुमी येतली, बसतली, 1-4 दीस काडटली, 5 दीस काडटली, घरा वयतली, मागीर कितें आमचें? मागीर आमचें लायफ कितें? कसले परिस्थितीन आमी आसोंक हिंगा येवच्या पयलें. पूण आतां गेल्या उपरांत आमी कितें करपाचें आहा सोजमता. तेका लागून हे उतर सोजमोंक भोव व्हड गरजेचें, भोव व्हड गरजेचें. उतराचो तर म्हाका सोजमणी ना, उतराची तर म्हाका तर नियाळ ना जाल्यार निर्फळ कितें म्हणटा आमी तें ओमत्या कोशार उदक. सारकें न्हू? बसली, आयकली, गेली, सोजमणी ना, जातलें. पूण सोजमणी घेवपाक आमी निचोव करूंक जाय आनी आमी कोणाक उलो मारूंक जाय? कोणा उद्देशी आमच्या काळजान मोग ओतयला? कोण आमचो शाराती? पवित्र आत्मो. सो आमकां शिकोवणदार कोण? पवित्र आत्मो. आमकां जाणवायेन बरोवपाक कोण? पवित्र आत्मो. उतराची आमकां खोलायेन आनी कितें म्हणटा तें गूट उतरांनी एका उतरान न्हू देवाचो गूट आहा, एक सिक्रेट आहा, एक मिस्ट्री आहा. तो मिस्ट्रीज बरयलेल्यो ना, पूण हो पवित्र आत्मो ह्यो मिस्ट्री आमकां रिवील करता. त्या प्रमाणे आमकां बरयलेलें ना तें पासून देव आमकां एके भाशेन आमकां पवित्र आत्मो आमकां आमच्या आत्म्यांतल्यान आमकां शिकयता. ते भाशेचो आमचो संबंद त्या पवित्र आत्म्या सांगता जावपाक जाय, तेन्नाच तो रिवील करतलो आमकां वस्तू. आमचो संबंद तर घट ना पवित्र आत्म्या सांगता जाल्यार आमकां कशें तें गूट आहा उतरान तें गमतलें? इतलीं वर्सां आमी देवाचें उतर आयकतालीं पूण सजमतालीं ना. पूण आतां सजमता. वय ना, हे कोणाचें काम आमकां सजमळपाचें? पवित्र आत्म्याचें. सो इल्लेशें सजमयलें पुरो काय सदां काल आमकां सांगात जावो, सदां काल आमकां सांगात जावो. आमकां दिसता संवसारान जे आमकां फ्रेंड्स मेवता, आमचे इश्ट जाता, आमच्यो इश्टिण्यो जाता, फ्रेंड्स आसता, आमकां दिसता कितें आमचें दूख आहा वचोन तांकां सांगलें, ती आयकतली, कितें बुजवण दितली. कितल्या टायमाक? कितलो वगत आसतली? तुका कळ्ळां आसतलें, आमकांय कळ्ळां. सजमलें आमी कोणाचेर पातयेवन पासून तर आमी आमच्या फ्रेंडांक आमच्या गूट पासून तर सांगलें, मातशें तुज्यान तेजें कितें जाल्यार पुरो, तूं आनी तो गूट म्हण नाका, तो जालो न्यूजपेपर. सजमता. पूण जायते पावटी आमकां कितें दिसता, संवसारी फ्रेंड आमची फ्रेंडां, हांव म्हणना दुस्मान कांय करपाची ना, मोगान रावपाक जाय, पूण आमकां बऱ्या रस्त्यार चलोवपी आमचो पवित्र आत्मो. आमकां एकामेकाचो सांगात जाय. देवान म्हणलां आमकां एकवटान रावात ना न्हू, पूण एकवट कसो जातलो? बुन्याद तर देवाच्या उतराची हा जाल्यार तो एकवट थीर उरतलो. पूण बुन्याद तर देवाच्या उतराचेर ना, केन्ना कितें कसलें तुफान जायत आमकां आमी सांगूंक शकना. तेका लागून बुन्याद कितें आसूंक जाय?
आमचें फावंडेशन कितें जावंक जाय? देवाचें उतर. सजमता, गो टू 11th verse. This is the message you have heard from the beginning. We should love one another. कोंकणीन वाचता. वाच पळया, कोंकणी ओपन केल मेवला जाल्यार सिस्टर. परत्यान वाच. एकामेकाचो एकामेकाचो मोग करचो आनी होच संदेश तुम्ही सुरवातेक सान आयकला. नेक्स्ट वर्स वाच. ओके. एकामेकाचो आमी मोग करचो. 11वी वळ. ओके. एकामेकाचो आमी मोग करचो होच संदेश तुम्ही सुरवातेक तावन आयकला. हांगा म्हणटा आमकां एकामेकाचो तुमी मोग करचो म्हणटा. आतां एकामेकाचो मोग आमी करचो, पूण हांगा बरयलेलें आहा की दुसऱ्याचे करणे प्रमाणे तुमी करचो ना. म्हणजे कितें? दुसऱ्याची करणी कसली आसूं, आमी कितें करचें? तो मोग करचो. जे भाशेन आमी सुरवातेक जेन्ना शिकले तेन्ना कितें म्हणलें देवाचें उतर? दुसरो देवान संवसाराचो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो. जेन्ना सुर्य उदेता बऱ्यांचेरूय उदेता, वायटांचेरूय उदेता. जेन्ना हो पावस पडटा बऱ्यांचेरूय पडटा, वायटाचेरूय पडटा. हे भाशेन निस्वार्थी, रायट, निस्वार्थी जावन आसा बापाचो मोग. ते भाशेचो मोग आमी दुसऱ्याचो करचो. दुसरो कितें करता तें आमकां लागना. आतां जेन्ना आमी एक परिस्थिती घेतलेली, कसली ती, जेन्ना दुसरो आमकां वायट केलो, दुसऱ्याने आमकां कितें इबाड केलें, आमचें कितें केलें, तेन्ना आमच्या मनान कितें येता म्हणल्यार आमी राग येता. नॅचरली आमी कितें म्हणटा? संवसारीच्या नदरे प्रमाणे आमकां राग येता. पूण उतर आतां आमकां कितें शिकयता? रोमन्स 5:5 आमी कितें पळयलां? देवान आमच्या काळजान पळयत वतम्या उदेशी आपलो मोग वतयला म्हणटा. आनी आतां हांगासर आमकां कितें म्हणटा? एकामेकाचो आमी मोग करचो हो संदेश तुम्ही सुरवातेक तावन आयकला. काय ना सारकी आमी जावं न्हय. नोश्ट्याचो पूत आसलो देखून आपल्या भावाचो ताणें जीव काडलो. कित्याक पासत ताचो जीव काडलो जायत? कित्याक ताची कर्तुपां बासकोळ आसली, पूण ताच्यो भावाच्यो कोरण्यो देवाक मानतात तसल्यो आसल्यो. भावा भयणीनो, संवसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुम्ही अजाप जावं नाकात. कितें म्हणटा? संवसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुम्ही अजाप जावं नाकात. गो टू द 13th verse. So don't be surprised, dear brothers and sisters, if the world hates you. संवसार तर आमकां द्वेष करता, आमकां हेट करता, तुम्ही अजाप बरीत जाय नाका म्हणटा. कित्याक? आमकां देवाचें उतर जुआंवच्या 15व्या आविस्वरान पासून आमकां कितें म्हणलां? तुमी ह्या संवसाराची न्हू. आनी संवसार तुमकां द्वेष करतलोच. संवसार तुमकां द्वेष पिडापीड दितलोच. कित्याक? तुमी ह्या संवसाराची न्हू. पूण जो कोण पळय ह्या संवसाराचो तो तुमकां पिडापीड दितलो. पूण तो जेन्ना पिडापीड दिता तेन्ना तुमी अजाप बरीत जाय नाका, कित्याक तुमी ह्या संवसाराची न्हू म्हणटा. आतां तुमी सगळीं क्रिस्तांव सोवे आसात? कितलीं जाणां तुमी क्रिस्तांव सोवे आसात? कोण ना? क्रिस्तांव सोवे म्हणल्यार हाऊ मेनी ऑफ यू ऑल आर इन क्रायस्ट जीसस? जेजू सोवे. कितलीं जाणां तुमी जेजू सोवे आसात? ही आतां कोंकणी. आं, जेजू तुज्या भितर आसा? वय वो ना? कितलीं जाणां आमी जेजू सोवे आहा? जाल्यार जी कोण क्रिस्ता सोवे आसा, क्रिस्त म्हणटा तुमी ह्या संवसाराची न्हू. आतां क्रिस्ताचे शीस, जेजूचे शीस कोणा सांगता आसले? जेजू सांगता. जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसाराचे न्हू म्हणटा. आयज आमी जेजू सोवे आसा जेजूच्या उतरांतल्यान, वय, जाल्यार आमी ह्या संवसाराची जावंक जाता? संवसाराची म्हणजे कितें? ह्या संवसारान आसा ती न्हू.
संवसाराच्या कोरणे प्रमाणे. संवसाराची कोरणी जावन आसा ती कोणाची कोरणी? सैतानाची. सो आमी ह्या संवसारान आसा खरी, पूण आमी ह्या संवसाराची न्हय. जेजून कितें म्हणलें सुरवातेक? आपूण ह्या संवसारान आसा खरो, आयला खरो, पूण हांव ह्या संवसाराचो न्हू म्हणला. वय ना? जेजून म्हणोंक ना जेजूचें राज खंयचें? सर्गीच्या राजाचें. आयज आमी तर जेजू भितर आसा जाल्यार आमचें राज खंयचें जालें? समजलें? सो आयज आमी संवसाराच्या वस्तूंक झुजता काय देवाच्या उतराक झुजता? आयज आमचें झूज खंय आसा? संवसाराच्या वस्तूंचेर. काल जेन्ना टिचींग जातालें, हांव नको खंयचे सिस्टरीन घेतलां तें इल्लेशे जाग्याक झगडटा, आमच्या भाटान उदीक येयलें, तुमच्या भाटान उदीक येयलें. सिस्टर अलका घेतलेलें न्हू? आय वॉज लिसनींग. सो ती जे भशेन आतां पावसान त्योच खबरो न्हू आमच्या भाटान उदक येयलें, आमच्या दुर्गाक तेकोन वेता, हांगा नाका थिंगा नाका, उदकाक पासून झगडी. सारकें? आतां सपोज तर शेजारी आमच्या सांगाता झगडटा, तुमचें उदक आमच्या वाटेन येता आनी कितें केस्तांवां जाता, आनी आमी तर क्रिस्तांव सवे आहा, आमी कितें करचें? कितें करचें पडलें? आमी झगडचें पडलें? ना. आमी कोणाच्या हातीन घालूंक जाय हें झूज? पळय आत्म्याच्या हातीन. तोच आमकां वाट दाखयतलो. कितें डिसिजन घेवचें, कितें एक्शन घेवचें. आमी आतां बसून फाल्यांचें डिसायड करपाक जायना. कित्याक? आमचें डिसिजन घेवपी कोण? पवित्र आत्मो. तो आमकां शिकयतलो ऑन द रायट टायम. करेक्ट टायमार तो आमच्या तोंडान उतरां घालतलो. आमी कितें उलोवचें, कितें नाका तें. जेजून शिजांक पासून म्हणलेलें, आपूण जेन्ना ना तेन्ना पवित्र आत्मो तुमकां उतरां दितलो. आपूण तुमकां त्या टायमार उतरां दितलो म्हणटा तुमी चिंतूंक पासून तुमकां गरज नाका. तुमी तर उतरार थीर रावता, देव आमच्या तोंडांतल्यान उलयता. आदी ते प्रॉफेट आसले ते कशे उलयताले? पवित्र आत्मो तांचेर येतालो आनी त्या प्रमाणे ते प्रोफेसी करी. कशी जाता प्रोफेसी पासून करूंक? फुडलें पासून जे फुडाराक जावपाचें आहा, जे प्रोफेसी सांगता ते कशें सांगता? पवित्र आत्म्या उद्देशी सांगता. देणें ते पवित्र आत्म्याचें. आनी तेका खोशी आहा ते तांकां तो दिता, सगल्यांक न्हू, पूण तेका खोशी आहा त्या प्रमाणे तो दितलो. ते तेजें काम. तेच्या कामान आमी इंटरफियर जावया नाका. आमचें काम कितें? देवाचें उतर शिकपाचें आनी पवित्र आत्म्यांक सांगपाचें की आमकां सोजमणी दी. कित्याक आमचे वस्तूंगी आमकां हें सोजमोंक जातलें? देवाचें उतर कितें म्हणटा? नॅचरल मॅन कॅनॉट अंडरस्टँड द थिंग्स ऑफ द स्पिरीट. देवाचें उतर एक संवसारी मनशाक एक आमच्या मना प्रमाणे, आमच्या मनांतले गिन्यानान आमकां हें सोजमोंक सोंपें न्हू. समजता? सो आतां हांगा कितें म्हणलां? 13वी ओळ आमकां म्हणटा, चेंज जालो हें. ओके. भावा भयणीनो, संवसार तुमचो द्वेस करता जाल्यार तुमी अजाप जावं नाका. पूण जेन्ना संवसार आमचो द्वेस करता तेन्ना आमी अजाप जाता ती जाता. आनी कितल्या जाणांक तोंड उक्तें करून आमी सांगोत भोंवता? सांगनान? कितल्या जाणांक फोन करून करून तरी सांगतलीं कोणें कितें केलां तें. आमी सांगनान? सांगता. पूण हांगा कितें बरयलां? भावा भयणीनो, संवसार तुमचो द्वेस करता जाल्यार तुमी अजाप जावं नाका. मरणांतली भायर सरून आमी जिविताक पावल्या म्हूण आमी जाणो. कारण आमच्या भावा भयणीचो आमी मोग करता. मोग करिनान ती मरणांतूच आसा. मोग करिनान ती मरणांतूच आसा. देवाचो आमचे सवें आवंडो कितें? की आमी एकामेकाचो मोग करचो. हो जावन आसा देवाचो आवंडो. हे देव आमी जेन्ना आमी म्हणटा आमी देवाची भुरगीं, देव जावन आसा मोग. सो देवाचो आवंडो कितें? आमी एकामेकाचो मोग करचो. जरी तर आमी दुसऱ्याचे कोरणे प्रमाणे तर दुसऱ्याचो मोग करूंक सोदता जाल्यार संवसारीच्या वॉट यू कॉल दीस डिफरन्स आसचो ना की आमी आमच्या मदें आनी ह्या संवसाराच्या लोकां मदें. कित्याक? एक कितें म्हणटा तो, एक वायट मनीस पासून आपल्याक बरें करतल्याक बरो करतलो. सो ते वायट मनशा मदें आनी आमच्या मदें कितें अंतर जालो कितें अंतर? ना. सो उतरा प्रमाणे देव आमकां कितें म्हणटा? देवान जे भशेन आमचो मोग केला ते भशेन आमी एकामेकाचो सदां काल मोग करचो. दुसऱ्याची कोरणी आमी पळोवची न्हू. केन्नाय हांव चिंतता जाणा, अशें दिसता की हेणें हें केलें, तेणें तशें केलें, तेणें तशें केलें, सगलें आमी चिंतता.
तेणेन पिडापीड दिली, हेणेन दिसभर आमची कोरण्यो कितें आसता, दिसभर आमची चिंतनां कितें आसता, दिसभर आमचें झूज कितें आसता, एवरीडे लायफान आमचो बॅटल कितें कितें आमचें झूज आसता. सदां सदां काल ओके तुमी उलयात आतां सांगात. दिसा दिसपट्टे आमचे फायट कसली आसता, झूज कसलें आसता आमचें चिंतनाचें. कसलीं चिंतनां फॉर एग्जाम्पल नेगेटीव म्हणजे कितें कितें नेगेटीव चिंतनां. तेणें कितें म्हणलें तें सारकें सारकें आनी कितें कित्याक म्हणलें कशेंच म्हणो येता, हांवें कितें केलोलें कांय केलो ना. करेक्ट. दिसभर आमचें चिंतना आनी कितें एक म्हणलां पळय दिसभर तें चिंतता. हें हांव कित्याक म्हणटा, आमी सगल्यांनी हें एक्सपिरियन्स केलां, हांवेंनूय केलां. कित्याक अशें जालें कांयच वायट नासतना हें कित्याक घडलें. हें काम कोणाचें जाणा तुमी, हें सैतानाचें काम. हें काम सैतानाचें. पूण त्या टायमार न्हू म्हजें एक्सपिरियन्स सांगता, त्या टायमार कितें जाता जाणा, उतर उगडास पासून येना. कितें पळय केलां न्हू कोणेन तोच उगडास येता बोगोर बोगोर. जायना तुमकां हे भशेन, हो म्हाकाच जाता तुका जायना ब्रदर. कितें जाता सांग, एक्सप्लेन कर. एनी इन्सिडंट तेंच चिंतोन येता. इतलीं वर्सां काय बरीं काडलीं म्हणटा, वय ना वय ना. मागीर आतां अशें कितें जालें, कित्याक लागून, कित्याक कसलीं चिंतना. हें काम जावन आसा हें नाड मनशाचें आनी तो जावन आसा तो सैतान. हें सैतानाचें काम. कित्याक तो येता चोरूंक, जिवेशी मारूंक, इबाड करूंक. आनी देवाचें उतर जावन आसा एक 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 कायदो, एक सिस्टम. आतां ओके लेट्स सी, बियो आसता जाणा तुमी, पावसान तुमी आतां बियो घालनात, भेंड्याच्यो भाजयेच्यो घालतात घालनात, वय ना. आतां ह्यो बी आसता, भेंडे आसता हातीन तुमच्या बी आसता. ते बियेचें सिस्टम कितें तेजो कायदो, एक ग्लासान घालून बेश्टें दवरपाचें जातलो. कागदान रॅप करून दवरपाचें जातलें भेंडे कागदान. दोब्यान घालून बरें टायट बांदून दवरया जातलें भेंडे दोब्यान. वर्सभर दोब्यान बियो सांबाळिना आमी. सो दोब्यानूच हाडूंक जाय भेंडे जातले न्हू. पावस पडलो कितें करचें पडलें, कायदो कितें, सिस्टम कितें बियेचो. माती जायी, तुमी दोब्यान घालून दोब्यान भेंडे जाल्या. वर्सभर दोब्यान दवरिनात बियो. वय बऱ्यो दवरता दोब्यान, करेक्ट न्हू. मागीर ते दोब्यानूच दवरूंक जाय, पावसांनी जावचें ना भेंडे दोब्यान. कितें कायदो आहा तेका बियेक, ते बेश्टे टायल्सांचेर उडोवपाच्यो जावच्यो ना. कित्याक कोदेली पोना उडया, कोण आसना कोदेली पोना जातलें. उडयलें न्हू सकयल जमनीर. कित्याक सांग कितें आहा, सिस्टम आहा. कितें तो बियांचो सिस्टम, मातयेक घालूंक जाय, उदक आसपाक जाय, आनी ताका सारें बिरें तें पयलें मागीर. पूण पयलें ताका माती जाय, ओली माती जाय, वय ना. ते सुके मातयेन घालून घरान दवरता तुमी आनी भेंडे जाता. माती जाय म्हणली सिस्टरीन. आतां वाजान माती घेवया सुकी आनी घरान दवरया, वतान पावसान नाका. जातलें. कितें जाय, माती जाय, उदीक जाय, ताका कायदो आहा. आतां गोंयान आमी हे भाशेन लायता सारकें. मे बी कोण बॉम्बे रावता ते तशें करचें ना, तांकां माती ना न्हू, ती सगळीं फ्लॅटान रावपी. सो ती कितें करता, घरान दवरता आनी तांगे घरान भेंडे जाता. टेरस ना ती खाटी पोना दवरतात. सो खंयच्याय गांवान हो सिस्टम तोच बियेचो. खंयच्याय गांवान वस बियेचो कायदो कितें, माती उदक सारें, वय ना. माती उदक सारें. आतां माती उदक सारें घायलें थिंगा सांडलें आनी मागीर 6 म्हयन्यांनी बेश्टी पळोवपाक या, जातलें काय तें आमी वचोन चॅक करपाक जाय, किडी लागल्या, कितें जालां आनी कितें जाता, कितें करपाक जाय, कितें करूंक जाय, वचोन पळयता. सिस्टम कितें बियेचो, एक बियेचो सिस्टम कितें, मातयेन घालपाक जाय, उदक जाय, सारें जाय, आनी आमी वचोन तें कॅर करपाक जाय, वय ना.
कॅर घेवंक जाय ते भाशेन आतां उदाहरण आमी बेण्याचें जावं बीएचें उदाहरण आमी कित्याक घेतलें ह्या बीएक जावन आहा एक कायदो एक सिस्टम आहा तेच भाशेन देवाच्या उतराकूय एक सिस्टम आहा एक कायदो आहा ते कशेय भाशेन उजार केलें म्हूण तें फळ हाडचें ना समजता ते कशेय भाशेन कशेंय उजार केलें म्हूण तें फळ हाडचें ना काळजान तर दुसऱ्या बद्दल तर खुन्नाट काय आहा कितलें उतर उलय तें उतर तुज्या जिवितान फळ हाडचें ना काळजान तर दुसऱ्याची तर कुड्डेपण आहा तूं कितलेंय तोंडान उतर उलय पूण काळजान कितें आहा दुसऱ्याची खुन्नाट काय देवान कितें म्हणलां कितें वतयलां काळजान मोग वतयला आतां मोग तर वतयला आनी हांव तो दुसऱ्याच्या खुन्नाटकायेन कुड्डेपणान कोडूसायेन तर हांव जियेतां हें उतर म्हज्या जिवितान फळ हाडटलें हे उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितान हांव फ्रुटां पळोवंक पावतलें ना एक खुशालकाय म्हज्या तोंडार आसतली ना एक हांसो दिसती पडोंक शकता खुशालकायेचो ना कित्याक काळजान कितें आहा कोडूसाण आहा कुड्डेपण आहा खुन्नाटकाय आहा दुसरो वयर सरता तो पळोवंक जायना हें सगलें काळजान आनी देव कितें पळयता पयलीं मनशाचें काळीज पळयता सामुएलाक म्हणूंक नासलें देवान जेन्ना एलियाब येता तेन्ना दाविदाक मागणी करपाक तो वयता जेसीच्या घरा देव कितें म्हणटा एलियाब न्हू म्हणटा मनीस म्हणटा भायल्यान पळयता पूण देव कितें पळयता मनशाचें काळीज सो काळजान जो मोग वतयलेलो आहा हे डॉक्युमेंट्स आमकां सांगता पूण हांव म्हजें जिवीत डॉक्युमेंटा प्रमाणे जियेना जाल्यार उतर म्हज्या जिवितान म्हाका फळां दिवन येतलें देवाच्या उतराचो सिस्टम कितें तुज्या काळजान मोग वतयला तो मोग तुवें दुसऱ्याक दिवपाक जाय लव वन एनादर एकामेकाचो मोग कर आमी कितलें घडोवन हाडपाक ट्राय कर आनी काळजान तर तो मोग ना निर्फळ जातलें सगलें जावचें ना हांव म्हणटा म्हणून न्हू उतर सांगता हें ताका लागून हे उतराचो आमकां दीस आनी रात नियाळ आसपाक जाय आतां दर फ्रेंडांनी आमकां दुखयलां पळय ना जालां आसतलें न्हू दॅट्स वॉट यू सेड एग्जाम्पल आतां फ्रेंडांनी आमकां दुखयलां काळजान ती दूख आसलेली आतां जेन्ना हें उतर देव आमचे कडेन उलयता आमी कितें करूंक जाय आतां निचोव करूंक जाय आतां आमी डिसिजन घेवंक जाय आतां तुमकां वचपाक जाय आतां तुमी एका बस स्टॉपार येतात तुमकां बस स्टॉप खंयचो फोंड्या बस स्टॉप ओके आतां तुमी फोंड्या तुमच्या मनान आतां तुमकां खंय वचोंक जाय वास्को वचोंक जाय वास्को वचपाक डायरेक्ट बस आहा ना खंय वयचें पयलें पळयलें तुमकां पयलें फोंडा आतां फोंडा गेल्या उपरांत तुमकां कितले गांवान वयता त्यो बसी आहा आतां तुवें कितें न्हिच्यो खंयचेय बसीन बसतलो तूं वचोन तुका वचोंक जाय थीन बसतलो न्हू तूं निचोव करूंक जाय न्हू काय बेश्टे चलत रावतात आमी निचोव येता पयलो डिसिजन येता वास्को वचोंक जाय सो ही बस वास्को वचपाची हांव डिसिजन घेता हे बसीन चडपाक वयव ना ते भाशेन आतां उतर कितें म्हणटा देवान आपलो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या काळजान वतयला आनी आतां देव आमकां म्हणटा दुस्मानाचो मोग कर एकामेकाचो मोग कर तुका कोण दुयेस करता तुका कोण शिरापता तेज्या पासत तूं माग तुका कोण पिडापीड दिता तूं ताका आशिर्वाद दी वयव ना हें देवाचें उतर आतां म्हाका आयकोपाक येता देव म्हाका उतरांतल्यान म्हजे कडेन उलयता आतां जेन्ना देव उतरांतल्यान आमचे कडेन उलयता आमी आतां निच्यो करपाक जाय देवान आमकां जबरदस्ती फोर्स देव करिना फोर्सान देवान आमकां कितेंच केलां ना कित्याक लागोन सुरवातेकूच आमी पळयलां जेन्ना देवान आज्ञा दिली ह्या झाडाचें फळ खावचें न्हय वयव ना आज्ञा दिल्ली देवान आतां आज्ञा देवान दिल्या जेन्ना वयता आनी तें फळ काडून खावंक वेता देव वचोन तिका आडायता ना देवान कितें दिल्लें आज्ञा पाळपाचें काम कोणाचें आमचें देवान आतां म्हाका डॉक्युमेंट दिला काळजान तुज्या मोग वतयला दुबाव ना आतां म्हाका दिसती पडना तो मोग कित्याक सैतान गुंता न्हू ही रोज लायक तो कितें म्हणटा तो एका शिवा भाशेन तो गरजता गरजता म्हणटा न्हू एका शिवा भाशेन तो गरजता आतां तो गरजतना तर हांव तेज्या गरोवणेक तर हांव पळयतां तो गरजता तेजेर तर हांव कान दितां तो मोग म्हाका अणभव करूंक जातलो काळजान तेजे गरोवणेक तर हांव कान दितां गरोवणी म्हणजे कितें दुसऱ्यान हें केलें तेणें तें केलें तेणें तें केलें हो म्हाका हें म्हणटा तो म्हाका तें म्हणटा ह्या वस्तूंक जेन्ना कान दिवप म्हणजे हांव कोणाच्या वस्तूंक कान दितां सैतानाच्या सो जेन्ना ह्या वस्तूंक कान दिल्या उपरांत म्हज्यान देवाच्या उतराचेर म्हजें मन थीर करपाक जाता
ना, पूण देवाच्या उतरार मन थीर करपाक हांवें निर्णय घेवपाक जाय. हांव तर निर्णय घेयना, हांव तर निर्णय घेयना. हें उतर म्हणटा आनी ह्या उतरा प्रमाणे हांव जिवंक तयार आसा. पळय आत्म्या, तूं म्हजो सांगाती, म्हाका आदार दी. ह्या उतरा प्रमाणे हांव चलपाक. म्हजे उस्तंगी जावचें ना, आमचे उस्तंगी विथ माय एबिलिटी आमकां जावचें ना. आमकां जाय सांगात कोणाचो? पवित्र आत्म्याचो. सो जेन्ना हे उतर म्हज्या कानार पडलें, आतां आमकां म्हणूंक जाय, हांव जाल्यार ते भशेन म्हणटा, होली स्पिरीट म्हाका जायना तांकां कोणाकी म्हाका वायट करतल्यांक माफ करपाक जायना, बोगसणे दिवंक जायना, पूण उतरा प्रमाणे हांवें दिवंक जाय. तूं म्हाका गोठायेन भर, म्हाका सोबती दी तें माफ करपाक आनी तें विसरपाक. कित्याक तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका खोशी आसा, तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक. आनी हो हांव तयार आसा तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक. आनी कोणेंय कितेंय पिडापीड केल्या, हांव म्हज्या काळजान तांचो राग म्हाका नाका दवरूंक. म्हाका आदार दी म्हणटा हांव पळयत वता. आनी तो दिता, आनी तो दिता म्हूण कशें गमन येता? कित्याक सिट्युएशन चेंज जाता, उतरा प्रमाणे जाता. काळजांसान एक संतोश येता, काळजांसान एक खुशालकाय येता. आनी त्या मनशांक पयल्यार पासून एक आनीक राग येना, कांयच दिसना. वयल्यान त्या मनशाक लागून तूं उलटें मागोंक पावता. कित्याक? जेजू तुवें म्हाका जे भशेन सोकोत दिल्या तांकांय दी म्हूण हे वयल्यान तेंच्या पासून मागपाक येता. कित्याक? तिवूय आमची भाव भयणाच जी सद्याक शेणलोली आहा, हे भशेन चिंतना येता. आमकां वायट करतल्यांक आमी तर वायट करीत, आमी सैतानाक जैतिवंत करता. कशे भशेन? कित्याक आमचे झूज मनशा सांगातान ना. जे भशेन आमकां पिडापीड दिता पळय, आमकां जे भशेन देवान रचल्या, जी कोण आमकां पिडापीड दिता तांकांय देवानूच रचल्या, वय ना? आतां तूं तर म्हाका कितें कितें म्हणटा, वायट उतरां उलयता. आतां म्हजें मन, म्हजें काळीज तो देवाच्या उतराचेर आहा जाल्यार हांव कितें पळयता? हांव तुका पळयना. तुज्या भितरल्यान जो पळय मेळो आत्मो पळय ती कोरण्यो करता म्हाका, हांव त्या मेळ्या आत्म्यांक पळयता आनी देवाच्या नांवान म्हणटा, जेजूच्या नांवान लीव हर म्हणटा हांव. कित्याक? तूं तुज्या वस्तूंकी करिना, कित्याक तूंय जावन आसा त्याच देवाचे भुरगे. सोजमता आमी जावन आसा सगळीं त्याच देवाची भुरगीं. आमच्यो कोरण्यो वायट जाता, कित्याक? आमी सैतानाच्या आवाजाक कान दिता. आनी कान दिल्या उपरांत मागीर तें एक्शन जाता, वय ना? एवेन जेन्ना कान दिलो मागीर एक्शन केलें. सेम वे आमी कोणाचें तर वायट चिंतना चिंतूंक लागत, आमी कशे भशेन त्या मनशाक वायट एक्शनान फारीक करता आमकां गम ना पासून. कित्याक सैतानाचें कामूच तें येवप, चोरप, जिवेशी मारप, इबाड करप. पूण जेजू आयला आमकां जिवीत दिवंक आनी तें जिवीत सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. हालेलुया. सोजमता ताका लागून आमी जेन्ना अणभव करतलीं, आमी जेन्ना आमच्या काळजा मनानसून हे उतराची सोजमणी पळयत आत्म्या उद्देशी समजतली, पळयत आत्म्याचो आदार मागतली, आनी जो मोग जो पळयत आत्म्यान आमच्या काळजान वतयला, त्या मोगाचो अणभव आमी दीस आनी रात जेन्ना करूंक लागतली, दुस्मानाचो पासून आमकां जोर आसता, जोर. आतां कितकी तिका थारोयली जाल्यार ती थारता जोर पळयल्या न्हू तुमी रिवर? हां, जोर कशी आसता? हे सायडीक बंद केली ते आनीक दुसऱ्या वाट करून वयतली, बंद जाता जोर. हां, जोर पळयल्या? तो मोग जावन आसा आमच्या काळजान एक जोर. थँक्यू होली स्पिरीट. तो मोग जावन आसा आमच्या काळजान एक जोरी भशेन. कितलोय पासून तर सैतान कसल्यो कोरण्यो आमच्या दोळ्या मुखार हाडून तो मोग आड्यांक सोदता, तो मोग खंयच्यान तरी भायर फ्लो जाता. देवान आमकां रोचल्या कित्याक? एकामेकाचो मोग करपाक. देवान आमकां रोचल्या एकामेकाचो मोग करपाक. देव जावन आसा मोग, आनी आमी कोणाची रोचना? त्या देवाची. सो देवान आमकां कित्याक रोचल्या? एकामेकाचो मोग करपाक. आतां तेंच्यो कोरण्यो पळोवन तर हांव तर डिसायड करीत, कोरण्या प्रमाणे हांव मोग करतलें ना जाल्यार हांव करचें ना, तो देवाचो मोग न्हू. जाल्यार देवान आमकां आनी बोगसूंक जाता आसलेली? आमच्या कोरणे प्रमाणे तर आमचो मोग करपाक रावल्लो देव, जाल्यार आमी आजुनी बोगसलेली आसतली आसली? जावपाची आमी? देवान तर म्हणलेलें तेंच्यो कोरण्यो पयलीं बदलोनी आनी तेंची उतरां पयलीं चेंज जावनी, तेन्नाच के म्हज्या पुताक हांव धाडटा, अशें बीन तर देवान तर चिंतलेलें करपाक. आयज पासून आमची सुटका जावपाची ना. देवाक खबर आसा आपली रोचना सैतानाच्या फासाक ही सांपडल्या, आनी देव आपूण खूद मनशा सैंबान ह्या संवसारान आयलो आनी आमकां पातकांतली सोडयली.
पूण आतां देवान आमकां पातकांतली सोडयली, सोयतानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडयली. इतलें हें आमकां सोत जेन्ना आमी जाणा जालीं जाल्यार हे सोताक पाट करून लोकांच्यो दुसऱ्याच्यो कोरण्यो आमी नदरेन धरून आमी रागा बरीत, दुखा बरीत आनी कोडूसाणेन आमकां रावपाक जातलें? जातलें ना. सो आमची नदर आसपाक जाय कोणाचेर? त्या देवाचेर, त्या देवाच्या उतराचेर आनी दुसऱ्याच्या कोरण्यांचेर न्हू. समजता? पूण एक जाणा जावंक जाय आमी जेन्ना उतरान जितली वाडटा तितले कोश्ट वाडटले. जायते पाटी कितें दिसता, उतरान आहा आनी इतले कोश्ट येता, उतर सारकें न्हू काय? हे भाशेन पासून चिंतना जाता, हे भाशेन चिंतना आमकां जाता. पूण जेजून आमचो कोशे भाशेन मोग केलो, जेजून आमचो कोशे भाशेन मोग केलो. तो मोग, बापाचो मोग आमी कसो पयलो? जेजूक दिलो, सारकें? जेजूचो मोग आमी कसो पयलो? त्या खुर्सार जेन्ना तो हुमकवलो, त्या खुर्सार जेन्ना ताणें ते खिळे घेतले, त्या खुर्सार जेन्ना ताणें चापकांचो मार घेतलो, तो बारादीक खुरीस, जोड चिरो खुरीस तो उबारून तो दोंगर चडलो. कोणाक पासत? जेजून कितें वायट केलेलें तो खुरीस घेवपाक? जेजून वायट केलेलें तो खुरीस कांदार घेवपाक फावो आसलो तेका तें मरण? कोणाच्या पातकाचें फारीकपण ताणें दिलें? आमच्या पातकाचें. सो दीस आनी रात म्हाका कसलो नियाळ आसपाक जाय? दुसरो म्हाका त्रास करता तो? त्या देवान म्हज्या पासत कितें केलां पळय तें. आमी जेन्ना म्हणटा देवान कितें केलां तें, देवान कितें केलां तें, पूण कितें केलां देवान? देवान चापकांचो मार घेतलो, साकळ्यांचो मार घेतलो, खुर्सार खिळायलो, विंगलो तो जालो. कोणा पासत? आमकां नियाळ आसा हेजो दीस आनी रात? आसा आमकां? हो तर नियाळ आमकां दीस आनी रात तर आमी दवरता, दुसऱ्याचे कोरण्यो आमकां कांयच न्हू कश्यो दिसतल्यो. बट ऑन टॉप ऑफ दॅट वी वील प्रे फॉर दोज पीपल हू आर लॉस्ट. वय ना? जेन्ना आमकां, कित्याक जेजू जेन्ना खुर्सार मरता, जेजून म्हणोंक ना की तुमी पयलें जिवीत बदला मागीर हांव कोरीस घेता म्हटलां ना. कॅन वी गो टू रोमन्स 5:8? But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. देवान कितें म्हणलें हांगासर? But God showed His great love. देवान आपलो व्हरतो मोग आमकां दाखोवन दिलो जेन्ना ताणें आपल्या पुताक मोरपा पासत, बाय सेंडिंग क्रायस्ट टू डाय फॉर अस, आमच्या पासत मोरपाक ताणें आपल्या पुताक धाडलो. जेन्ना आमी पातकान आसली तेन्नाच वी वर स्टील सिनर्स. आमी पातकी आसतनाच ताणें आपल्या पुताक धाडलो ह्या संवसारान मरण घेवपाक. कित्याक? इतलो ताणें व्हरतो आमचो मोग केलो. कोंकणीन वाचया कशें बरयलां पळय. सिस्टर पळया मातशें. You got it? Otherwise I can read. पूण आमी अजून पातकी आसल्यो तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो. कितें म्हणटा? पूण आमी अजून पातकी आसली तेन्ना, आमी पातकान आसतनाच क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. कशें दाखयलें? कशें दाखयलें मोग करता म्हूण? बरें करतल्यार कोणाच्यानय बरें करूंक जाता, वय ना? जरी तर तूं म्हाका बरें करता, फॉर मी इट इज व्हेरी इजी टू लव यू बॅक बिकॉज शी लव्ड मी. शी शोड अ गुड सायन फॉर मी. येस और नो? तेणें म्हाका बरी कोरणी दाखयली, तिणें म्हाका बरे भशेन एक हांसोन जाप केली, बरे भशेन म्हाका बसपाक कोदेल दिली. सो हांव तिका वायट करतलें ना. पूण कोण तरी म्हाका आतां वायट करता आनी कितें त्रास दिता, वो देंवता आसतना कोण पांये धरून गेलो म्हजेर, दुखोवन गेलो आनी फाटीं वळोन पळोवंक ना, सॉरी म्हणोंक ना, कितें जातलें? आतांच तुमी भायर सरता आसतना दोगां भायर सरता, जागो इल्लोसो आहा, दार मे बी सारकें उक्तें जायना, एकल्यान वयचें पडटलें, जुस्तात बेगीन वसोंक, आनी एकलें म्हणटा फाटीं सर, आनी एकल्याक फाटीं काडून तर दुसरो फुडें गेलो आनी फाटीं आहा तेका दार मे बी लागलें, मातशें हर्ट जालें, कितें तरी जालें
आनी पेन जाली. फुडें गेलो तो मनीस पळयना पासून कितें जालां तें. आतां ह्या मनशाक कितें जातलें? राग येवचो ना? राग येतलो, बडबड कॉमेस जातली, बडबड जावची ना. राग येतलो म्हणजे कितें बेश्टो ओगी राग येना आमकां. आमची उतरां बरी बरी मोवाळ गोड सारकी मोवाळ उतरां, मोगाची उतरां भायर सरतली. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, हांवूय तुजो मोग करता, अशें जातलें आमकां? कितें जातलें आमकां? दिसती पडना, धोळना, दिसोना. आतां सेशन काबार जाला. सेशन जावन दुसरें सेशन कितें? दुसरें सेशन दाराचेर. दुसरें सेशन कितें जातलें? दिसती पडना, देव येयला कुड्डे दोळे उक्ते करूंक, आनी आमी कितें म्हणटलीं? कुड्डी जाल्या, दिसती पडना, दोळना, दोळ फुटल्या म्हणची ना. हीं उतरां म्हणटात आमी केन्नाय, म्हणची ना. पूण आतां 2 मिनटां पयलीं सेशन काबार जालां, आमेन केलां आमी, आतां वचपाक आनी दारार केस्ता हांव. एग्जाम्पल उदाहरण दिता, ओके. म्हाका दुखोलें आनी तें कितें जालें तें थिंगा? तुगे हात दुखोलो म्हणटा तूं थिंगा दारार हाडून, आनी हें जेजू कुर्सार जालें तें कितें? तो मनशा स्वयंपान आसलो. पयलीं तेका लागून उतर जाणा जावपाक गरजेचें न्हू. देवाचें उतर कितें आमकां म्हणलां? जेजू संवसारान देवाचो पूत खरो तो, पूण जेजू 100% मनीस आसलो, 100% देव आसलो. हें आमी जाणा. एक्चुली हांवूय तेंच चिंत्तालें पयलें. तो देव, तेका दुखोंक नासतलें. रडला जेजू. मनीस आसलो तो. तो मनशा स्वयंपान. आतां आमी मनशां, करेक्ट? पातकाचें फॉर्मण कोणाक आसलें? देवाक काय मनशाक? सो मनशानूच तें फारीकपण दिवंक नाका आसलें. कितें कारण जेजू मनशा स्वयंपान येवपाक? मनशाचें फारीकपण मनशानूच दिवंक जाय, देव दितलो. पूण तेका लागून देव, गॉड इज अ मास्टर प्लॅनर. देवाचें चिंतना. हीज थॉट्स आर नॉट आवर थॉट्स, हीज वेज आर नॉट आवर वेज. हीज थॉट्स are much more higher than our thoughts, and his ways are much more higher than our ways. So तेजे चिंतनांक आनी आमच्या चिंतनांक सोर ना. समजता? तेजे येवजणेक आनी आमच्या येवजणेक सोर ना. कित्याक तो जावन आसा देव. पूण देवान पळय कसलो प्लॅन केलो की आपूण खूद मनशा स्वयंपान जल्मलो. कित्याक मनशाचें पातक काडपाक जाय, सुरवातेक जें घडलां तें, तेका मनीसूच जाय. जोरी तर जेजूक तो धाडूंक नासलो. म्हाका आनी तुका हें फॉर्मण फारीकपण आसलें दिवपाचें. आमच्या पातकाचें फारीकपण आमी दिवंक जाय आसलें. पूण तें देवान एकाच फारान काबार केलें. कोणाक भेटयलो कुर्सार? कोणें तें फॉर्मण फारीक केलें? जेजून. तेका लागून आमी हें जेन्ना आयज उतर शिकता, दीस आनी रात आमकां तो नियाळ आसपाक जाय. जेजू कुर्सार कित्याक मेलो? कोण तो जेजू? कितें ताणें कोश सोंसलें? आतां तो देव म्हूण तो 100% देव ना न्हू, आनी 100% मनीसूय तो. कित्याक? मनशाच्या पातकाचें फॉर्मण काडपाक मनशाची गरज. नाजाल्यार देव तो तेका तर मनशा स्वयंपान तर देवाक नाका आसलें मनशाचें हें, जाल्यार तो कित्याक कुसव्यांसान जल्मोन आयलो? स्वर्गारसान देवान येवपाक जायनासलें? पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तो कसो गेलो वयर? स्वर्गार गेलो, वय ना? तशें तेका स्वर्गारसान देवान येवपाक जायनासलें? पूण तो कित्याक मनशा स्वयंपान येयलो? मनशाचें पातक काडपाक तो मनशा स्वयंपान येयलो. समजता? सो तेकाय दुखलां, खूब दुखलां. आमकां जेन्ना किडो मारतना आमकां पळय दुखतलें, सेम तेका दुखलां. तेच कश्ट घेतल्या ताणें. उतराची सोजमणी तर आमकां ना, आमी कांय सोजमोंक शेकोना. तेका लागून आमकां आगोड जाता न्हू दुसऱ्याचो मोग करूंक. जेन्ना तेजें मरण जेन्ना आमच्या काळजान आमी अणभवतलीं, वो मोग करपाक आमकां खूब सोंपें. आनी हो मोग तर आमी दुसऱ्याक करतलीं, पयले सुवातेर आमकां कितें जाय? आमी तेज्या भितर रिगोन रावपाक जाय. आमी जेजू सोवे रिगोन रावपाक जाय. आतां जेजू सोवे रिगोन रावप म्हणजे कितें? ताच्या उतरान रिगोन रावप. जेजू सोवे रिगोन रावप म्हणजे जेजूच्या उतरान आमी रिगोन रावप. समजता? तेज्या उतरान रिगोन रावप म्हणजे कितें? तेज्या उतरान जेन्ना बरयलेलें देवान आमचो इतलो मोग केलो, आपल्या पुताक दिलो. एक जालें गजाल. दुसरें आमी पळयता, देवान आमच्या काळजान पवित्र आत्म्या उदेशी आपलो मोग वतयला म्हणटा.
जाल्यार काळजान तो मोग आहा. आतां जेन्ना म्हाका गमलें आसा म्हूण जाल्यार दिवपाक म्हाका डिफिकल्ट ना. आतां म्हाजे कडेन सपोज 10 रुपया आहा आनी कोण तरी येता आनी म्हणटा म्हाका 50 रुपीज दी, तुमी दितेली? दिवंक जाता? नाच जाल्यार खंयचे दितेली? हां, मागता 50, आसा मे बी 4 आणे. हां मागता 50 रुपया, आसा आमचे कडेन 4 आणे. दिवंक जातले? ना दिवंक जातले. पूण आतां आमकां गमलें आमच्या एकाउंटार सामकें अनलिमिटेड बॅलन्स आहा आनी आतां तर कोणूय येता आनी 4 आणे 5 आणे जावं मे बी 50 रुपीज मागता. आतां डिफिकल्ट जातलें दिवपाक? ना. आतां कित्याक डिफिकल्ट जावचें ना? कित्याक आतां म्हजो बॅलन्स बरोवन वता. कित्याक म्हज्या एकाउंटान वतयला. आतां म्हज्या एकाउंटान वतयला. एकाउंटान वतयला म्हणजे ताका आनी मेजरमेंट ना. इतलें तितलें तितलें 5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया मेजरमेंट ना. वतयला म्हणटा इट्स अनलिमिटेड. जेन्ना वतयलेलें आहा तें दिवपाक दुसऱ्याक आतां डिफिकल्ट आमकां ना. पूण केन्ना डिफिकल्ट जाता? जें वतयला तेजी तर म्हाका सोजमणी ना जाल्यार हांव कसो जियेतलो? म्हजेच कडेन ना, तुका आनी कितें दिवं? तुमी आहा जाल्यार म्हाका दियात. ब्रदर इन आयज म्हणलां न्हू, तुमी आहा जाल्यार म्हाका दियात. सोजमता? ताका लागून म्हज्या एकाउंटान जें पळय वतयलां तेजी नॉलेज म्हाका आसपाक जाय. तेजें इन्फॉर्मेशन म्हाका आसपाक जाय. म्हज्या काळजान कितें देवान म्हाज्या काळीज जावन आसा म्हजो एकाउंट. आतां म्हज्या एकाउंटान कितें वतयलां देवान? मोग वतयलां. आतां दुसरो म्हाका कितेंय दिवं, हांव कितें दितलो? कितें आहा तें दितलो न्हू. कितें आहा तें दितलो. आतां आमी जेन्ना ना तेणें म्हाका हें म्हणलें म्हूण म्हाका राग येयलो. तेणें म्हणलें म्हूण म्हाका राग येवंक ना. म्हज्या भितर तो राग आसा म्हूण तो भायर सरलो. सारकें न्हू? केन्ना आमी कितें म्हणटा दुसऱ्यांचेर घालता. तेणें तर म्हाका हे भाशेन ट्रीट करूंक नासलें, हीं उतरां म्हाज्या तोंडांतल्यान येवची नासलीं. वय व ना? आमी जायते फावटी म्हणलां आसतलें, एक्सक्यूज दिला आमी. हे एक्सक्यूज पासून ही सैतानाची फोट. सैतान आमकां फोटीन दवरला. जे भाशेन तेणें एवेक सुरवातेक जेन्ना पळय तेणें नाडली आनी कितें म्हणलें, देवाची आज्ञा कितें आसलेली? सगलें खायात, एकाच झाडाचें फळ खायनाका. सैतान येता आनी कितें म्हणटा? खरेंच देवान सांगलां खंयच्याच झाडाचें खायनाका. देवान तशें म्हणलेलें? आं वो सांगतना कसो सारको गुणान गुणान सांगता. कित्याक आमकां तें आमचें मायंड तो गुणायता. तो सारको शातीर आहा म्हणटा फोटींनी. फोटींचो बापूय तो. जेजून म्हणलां कितें ताका? तो सैतान जावन आसा फोटींचो बापूय. ही इज द फादर ऑफ लायज. कसलेच परिस्थितीन आमी फोटीचो सांगात केन्नाच घेवचो न्हू. कित्याक फोटीचो बापूय जावन आसा सैतान. केन्ना आमकां दिसलां आसतलें ती फोट बऱ्याक, तेजें बरें जावपाक. हें अशें म्हणलां पूण बायबलाचेर अशें ना. केन्ना आमी म्हणना कोणाचें बरें जातालें फोट मारल्यार कांय जायना. थोडी वय म्हणटा थोडी ना म्हणटा. म्हाका जाल्यार अशें हांवें आयकलेलें पयलें. वीश टू से कोणाचें बरें जातालें फोट मारपाक कांय ना. पूण खंयच बरोवंक ना आमी फोट मारपाक जाता. सदांच आमी स्वतान चलपाक जाय. कित्याक देव जावन आसा स्वत. पवित्र आत्मो जावन आसा स्वताचो आत्मो. जेन्ना तो आत्मो आमच्या भितर आसा केन्नाच फोट आमच्या तोंडांच्यान येवची ना. दुसऱ्यांकय फसवणी करपाक आमकां जावचें ना. कित्याक देव आमकां फसोवंक येवंक ना. देव येयलेलो आमकां स्वत दिवपाक. आर यू अंडरस्टँडींग? सो आतां जें आमच्या काळजान जें वतयलां तो जावन आसा मोग. दुसरो आमकां कितेंय करूंक आमी कितें दितलीं दुसऱ्याक? मोगूच. आमच्या कडेन कितें आसा पळय आमी तेंच दिवंक शकता. ना तें दिवंक शकना. सो आतां आमी अशें म्हणूंक जायना दुसऱ्यान म्हाका तूं जाणा तेणें कितें कितें म्हणलें त्या प्रमाणें म्हाका उलोवंक येयलें म्हणटा आमी रागार जालीं म्हणटा. रागार जालीं. रागार कित्याक जालीं? कित्याक तो राग भितर खंय तरी कोणशाक आसा म्हणून तो राग भायर येता. राग बेश्टो येना. कितें आहा तें भायर येतलें न्हू. आतां एके बॉटलीन तर तुमी उदीक घालता. कितलेय पाटी तुमी इलें भायर वतय कितें येतलें? उदकूच. तेल घालशीत इलें वतय कितें येतलें? कितें आहा तेंच येतलें. वय व ना? ना 4 पाटी वतयलां म्हणून आतां तेजें तेल जालें अशें म्हणूंक जाता? ना. कितें आहा तेंच वतलें न्हू. ते भाशेन आमच्या काळजान आमकां इन्फॉर्मेशन आसपाक जाय. आमकां जानकारी आसपाक जाय म्हणटा आमी एके भाशेन की आमच्या काळजान आमच्या आत्म्यान देवान आमकां कितें दिलां. आयज आमी सगलीं स्वत मानता आमी एक नवी रचना. जेजू सवे आमी एक नवी रचना. आमी न्यू क्रिएशन. कशें गमलें आमकां आमी नवी रचना म्हूण? कितें नवें जालां? आमी तींच आहा न्हू. पूण आमी परत्यान दुसरो जल्म घेतला वो आमी आतां आमी आहा तशींच आहा.
आसा तशीच आहा पूण आमचो नवी रचना जाल्या म्हणून आमी स्वत म्हणटा कित्याक पूण आमकां एविडन्स कितें आमी नवी रचना म्हूण खंय बरयलां पूण नवी रचना म्हूण आमकां रिटन डॉक्युमेंट जाय न्हू कोणेय तरी येयल्यार म्हाका म्हणलें तूं नवी रचना कशें स्वत मानूं येता आमी 1 Corinthians 5:17 2 Corinthians 5:17 हे आमी स्वत मानता कित्याक आमकां बरोवन डॉक्युमेंट आहा की आमी नवी रचना म्हूण आमकां तर बरयलेलें ना आनी कोणी तर येता आनी आमकां सांगता आमी स्वत मानतलीं आमी कित्याक स्वत मानतलीं बरयलेलें ना जाल्यार समजता सो आमकां कितें जाय आमकां एक बरयलेलें डॉक्युमेंट जाय एक डॉक्युमेंट जाय आमकां बरयलेलें कोणें येवन कितेंय सांगलें आमी स्वत आतां हांव तर म्हणत देवान तुमच्या काळजान इतलो मोग ओतयला तुमी मोग करा आनी कांयच तर एविडन्स ना तुमी म्हणची ना कितें मोग करा तूं जाणा तेंच्यांनी कितें केलां तें तूं जाणा तेणें कितें म्हणलां तें तूं जाणा हांव कितले त्रास सोंसतां तूं जाणा म्हाका कितले त्रास जाता म्हणची ना आमी तो तेन्ना हांवें कितें म्हणूंक जाय मोग ओतयला मोग करूंक जाय कित्याक तुज्या काळजान तो मोग आहा कशें हांव स्वत मानू काळजान मोग आहा कित्याक बरयलेलें आहा देव काळजान आमच्या मोग ओतोवपाचो ना देवान ओतयला देवान आमकां पळय कितें जाय तितलें देवान आमकां दिलां फकत आमी भावार्थान स्वत मानून तें एक आमी उतरां उच्चारून तें स्विकारून घेवंक जाय कित्याक म्हणटा आमी उतरां उच्चारून स्विकारून घेवंक जाय कित्याक देवान जेन्ना येदो व्हडलो संवसार घडलो देवान जेन्ना संवसाराच्यो ज्यो वस्तू घडल्यो कश्यो घडल्यो हातीन केल्यो उतरान घडल्यो सो उतरान पदवी आहा आसावो ना जिवीत मरण आमच्या उतरांनी आहा आसावो ना जिबेर आमचें जीब कितें करता काम उलोवपाचें करेक्ट सो आतां जिवीत मरण खंय आहा आमचें जिबेर आहा देवान संवसार घडलो आपल्याच्या उतरान उलोवण्यान सो ह्यो बासावण्यो पासून ज्यो आमच्या जिविताक ज्यो देवान बरयलेल्यो आहा जो कोण क्रिस्ता सोवे आहा ह्यो सगल्यो बासावण्यो कोणाक फावो जाल्या आमकां पूण ह्यो फावो जाल्या तो म्हाका दिसती पडोन येवच्यो ना जो मेरेन त्या बासावण्याची हांव उच्चारणी करचें ना जो मेरेन हांव त्या उतराची ज्यो बासावण्यो आहा त्यो उच्चारचे ना तोंडान उलोवचें ना ह्यो म्हज्या जिवितान म्हाका मॅनिफेस्ट जावन ह्यो घडोवन म्हाका येवच्यो ना जेन्ना देवाक लायट जाय उजवाड म्हणुया देवाक उजवाड जाय आसलो देव ओगी रावलो मनानूच चिंतून कितें केलें देवान उलयलो सो ते भाशेन आतां आमकां तर तो मोग अणभव करपाक जाय तो त्या मोगान जियोवपाक जाय म्हज्या तोंडांच्यान हांवें उच्चारूंक नाका देवान म्हज्या काळजान मोग रोखयला म्हणटा सो आतां देव म्हज्या भितर जियेता पवित्र आत्मो म्हजे भितर जियेता हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना ह्यो उच्चारण्यो आमी दीस आनी रात करपाक जाय आमच्यो उच्चारण्यो कितें कोणें केलां तेणें केलां त्योच खबरो आमच्यो दिसभर वय ना तो बरो ना वो बरो ना एक तर आमी सिकनसाचें दुयेंसाचें खबर करतलीं ना जाल्यार आमची दुसरी गजाल कितें आसतली कोणें कितें केलां पळय तें 2 वस्तू आसतल्यो आनी तिसरी म्हणून येता संवसाराच्यो वस्तू हें जाय हें घडोवन येवंक जाय तें घडोवन येवंक जाय सगळें घडोवन येतलें पूण पयलें जाय आमकां स्वर्गीच्या राज्याची खबर आमकां पळय कितें गरज आहा ह्या संवसारान हें सगळें देवान आमकां ऑलरेडी दिलां पूण तें आत्मीक वाठारान आहा आनी ही टिचींग तुमी आयकलां आसतलें आत्मीक वाठाराची त्या दिसा वय ना 2nd डेयाक आयकल्या आत्मीक वाठारान आहा पूण हें आमकां दिसण्यान हाडपाक आमी कितें करूंक जाय उतर उलोवंक जाय कसलीच खबर जावं मोगाची जावं कसली आमची गरज आमी उलोवंक जाय उलयना आमकां मेवचें ना जिवीत मरणय म्हणटा आमी आमचे जिबेर हा आमी तर उच्चारिना आमकां मेवचें ना आतां ओके तुमची कसली परिस्थिती सांगा कितें तुमचें सिट्युएशन कितें तरी आसतलें तुमकां प्रॉब्लम्स कितें तरी आसतलें ना कोणाक प्रॉब्लम नाल्यार हिंगा कोण आसचो ना प्रॉब्लम हा म्हणून हा कोण तरी आमी हांगासर कितें आसूंक शकता कोण सांगपाक तयार आहा जाल्यार सांगूंक जाता ना जाल्यार इट्स ओके बिकॉज आय कॅन टेक एन एग्जाम्पल एन आमी थोडीशी शिकवण घेवंक जाता तेजेर कसलें आमचें सिट्युएशन कितें उदाहरण सांग प्रॉब्लम्स कसले आसता गेले फाटी विचारलेलें तुका हांवें दिसता म्हाका ओके हांव दिता एग्जाम्पल प्रॉब्लम आतां फॉर एग्जाम्पल घेवया आमी कितें घेवया पेन दुखीचें दूख
सिंपल न्हू. ओके, आतां आमच्या कुडीन सपोज एक दूख आहा, कितले दोतोर केले, बरें जायत ना, कितें जाता मागीर आमकां? हां, बेजार जातात आनी बरवंसो तुट्टा आनी रोगपाट जाल्ले ओस्तोरीची आमी गजाल बायबलान पळयल्या. 12 वर्सां ती दुयेंत आसली आनी दोतोरांगेर वचोन सगळे पयशे काबार जाल्ले आनी तिजो बरवंसो सारको काबार. वय ना, आयकल्या तुमी ही स्टोरी? आतां आयकल्या पयलीं आयकल्या? जाली हिंगा जाली? आं जाली, ओके, जाली जाल्यार वेरी गूड. सो आतां कितें जालें आमकां तिची स्टोरी कितें? 12 वर्सां ती कोश्टवताली, सगळे दुडू दोतोराक घातले म्हणटा सगळें काबार. आतां तिच्या जिवितान तिका कितें आशा आहा? बरवंसो उरला. आतां तिणें फकत कितें करचें? मरणाची वाट पळोवपाची आनी कांय आसना. पूण जेन्ना आसना तेन्ना तिका कितें कानार पडटा? कितें कानार पडटा? जेजूची खबर कानार पडटा की जेजू दुयेंतकारांक बरो करता. ही खबर तिच्या कानार पडटा. ही खबर कानार पडल्या उपरांत ती घरांतूच बसून रावता आनी कोण तरी जेजू घेवन घरान येता. हां, ती वयता, ती बरी ना न्हू, 12 वर्सां दुयेंतान आहा. ती कितें म्हणटा? तुमी आयकल्या म्हणटा खबर त्या दिसा? कितें तरी केलें तिणेन घरान बसून? स्टेप घेवच्या पयलीं कितें केलां तिणेन? चिंतना घडयली. कसली? बरवंसाची होप दवरलो तिणेन. बरवंसो दवरलो. कसलो तो बरवंसो? हांव तर वचोन ताच्या आंग वस्त्रांक हात लायत हांव बरी जातली. समजलें? तिणेन जेन्ना खबर आयकली तिच्या काळजान एक कितें म्हणटा ताका, एक आस जाली. आशा जाली तिका. कितें म्हूण? आतां बरवंसो आपणाक आसा. आतां तिणें 12 वर्सां सगळें वगडायलें, दुडू वगडायलें, टायम वगडायलें, लॉस तिका गांवांत तिका भायर सरपाक वाट ना, कितेंच करूंक तिका भायर सरोंक वाट ना. आतां तिजो बरवंसो सारको तुटलेलो. जायते पाटी आमी म्हणटा न्हू, सगळें करून आमी थोकलीं, आतां आनी तुमी कांयच सांगो नाका, आतां म्हाका वाज आयला. सारकें? आतां म्हाका वाज आयला. आतां म्हाका तुमी कांय सांगनाका, वाज आयलो. सगळें ट्राय केलें. वय ना, हिची परिस्थिती सेम जालेली. सगळें ट्राय केलें, आतां आनी म्हाका वचपाक नाका. पूण जेन्ना ती जेजूची खबर आयकता, हें तुमकां आतां निमाणें कित्याक सांगता जाणा? कित्याक आतां तुमी तें उतर जेजूची खबर आयकता. आतां ती खबर तुमी आयकल्या उपरांत डिसिजन घेवपाचें तुमचें काम. डिसिजन घेवपाचें तुमचें काम. कसल्याय परिस्थितींत तुमी हांगासर यो, कसल्याय सिट्युएशनान तुमी हांगासर यो, तुमच्या काळजान तुमकां खबर आहा कितें तुमचे प्रॉब्लम्स आसत, कितें तुमचें उणेपण आसत, कितें तुमच्या काळजान तुमकां एक कोश्ट आसत, हें सगळें तुमी तुमच्या काळजान तुमी जाणा. हांव नको जाणा. हांव कोणें सांगलां म्हाका तुमचें? कांयच सांगूंक ना. कोण तरी म्हाका प्रॉब्लम सांगला तुमचें? ना. पूण तुमच्या काळजान तुमचें कितें तरी प्रॉब्लम आहा. आतां तुमी खबर कोणाची आयकतात? जेजूची. ते ओस्तोरेन जेन्ना जेजूची खबर आयकली, ती घरांतल्यान भायर सरच्या पयलीं तिणें चिंतना घडयली, हांव तर वचोन ताच्या आंग वस्त्रांकूच हात लायत हांव बरी जातली. आतां हें केन्नाची खबर? जेजू खुर्सार खिळायलो तेन्ना? ना. जेजूचें पुनर्जीवन जाल्या उपरांतची खबर ही? ना. जेजू तेन्ना जिवो आसलो, कुडींत जिवो आसलो आनी तो खुर्सार ताचें मरण जावंक नासलें. ताका लागून ती कितें म्हणटा? वचोन तर हांव एक्शनाची खबर उलयता. वचोन तर हांव हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली. पूण आतां जेन्ना खुर्सार मरच्या पयलें जेजून आमकां कितें म्हणलां? इट इज फिनिश्ड. सगळें देवान 7 दिसा जेन्ना देवान संवसार घडलो, 7 दिसा कशें म्हणलें? आतां 7 दिसा ताणें रेस्ट घेयलो. कित्याक रेस्ट घेयलो? देवाक जें कितें करपाचें आसलें देवान तें सगळें घडोवन हाडलें, सगळें केलें. सो 7 दिसा तो विसव घेवप म्हणजे कितें? आतां तो कंप्लीट केलें ताणें आपलें काम. कंप्लिशन जालें. आख्खें 6 दिसा सगळें करून 7 दिसा विसव घेतलो म्हणजे देवान जें कितें करपाचें आसलें तें देवान सगळें कंप्लीट केलें. जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो, जेजू म्हणटा इट इज फिनिश्ड. जेजून सगळें आपल्या मरणा उद्देशी आमकां सगळें
करून दवरले. आमचे साल्वसांव ते जावन आसा आमची पेकोवणी, आमची सुटका, सोयत्याच्या सोंपक्यांतल्यान आमी सुटली. हे सगळे आमकां जेजून आपूण खुर्सार मरोन जे शेणयलेले सोयत्यानाच्या हातीन सुवादीन केलेले आमचे जिवीत ते जेजून आमकां परत्यान दिले. पूण आतां जेन्ना आमच्या जिवितान कोश्ट आसता, संकोश्ट आसता, आयज तुमी कसल्याय सिट्युएशनाक लागून आयज तुमी ह्या सुवातीचेर बसोन आहा. समजता? आय ऑल डिस्ट्रॅक्टेड? ओके, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें आमकांच बऱ्याक हें. आमी तर एटेन्शन दिवन आयकत आमच्या जिवितान जो प्रश्न आहा ताजो सुटावो आमकां फावो जातलो. आमचेर एकल्याचेर धरलेलें आहा, कोण कोणाक फोर्सान हें करिना, आमचेर धरलेलें आहा, आमी कशें तें स्विकारता. आतां ते बायलेन आयकलेलें, कोणें तिका फोर्सान येयली हात धरून, कोणें येयली तिका यो 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 या म्हणून ना. तिणेन पयलीं चिंतना घडयली, चिंतना घडयल्या उपरांत तिणेन भायर पावल घालपाक निचोव केलो. तिका कोणेन फोर्सान ओडून व्हरूंक ना, तिणेन निचोव केलो. जेन्ना खबर आयकोन आयज आमी हांगा बसून देवाच्या उतराची खबर आयकता, आमी निचोव घेवंक जाय. आमी उतरा प्रमाणे आतां कशें आमचें जिवीत हें फुडाराची आमची चाल कशी आमी चलची ती आमी निचोव घेवंक जाय. आतां आमी हांगा बसून देवाचें उतर आयकता. आतां आमची कसली परिस्थिती आसूं न्ही, जरी तर आमकां घरान जर केस्तांवां जाता, कितें जाता, आमी हांगासर आयल्या कित्याक घरा किरी जाता, घरा टेन्शन जाता, घरान शांती ना. चल रेतीराक तरी या. आनी हांव रेतीराक गेल्या उपरांत घरान मातशी शांती जातली. पूण केन्ना जातली? जेन्ना हांव ती शांती म्हज्या काळजान घेवन हांव शांतेन बरो नासतलो तेन्ना म्हाका त्या घराब्यान शांती दिसून येतली. पूण हांव तर ती शांती सोजमोन घेना, पूण हांव मागतां घरान शांती जातलें. म्हणजे शांतीची म्हाका सोजमोणूच येवंक जावची जाली ना. सोजमलें तुमकां? आतां ती जेन्ना उतर आयकता ती डिसिजन घेता आनी ती कितें म्हणटा, चिंतता ती आपल्या आपणाच कोणें ती उलयता आसतली. ती चिंतान कितें म्हणटा, जरी तर हांव शी थॉट इन हर मायंड बरयलेलें आहा, शी थॉट म्हणजे चिंता. ती चिंतता आनी म्हणटा जरी तर म्हणटा आपूण वसोन तेच्या आंग वस्त्रांक हात लायत हांव बरी जातली. कित्याक तिणें खबर कसली आयकलेली, तो पेकोवणी दिता. जेजू कितें करी पेकयतालो, पेकोवणी दितालो, भेऱ्यांक कान दितालो, कुड्ड्यांक दोळे दितालो, आर जालेल्यांक बरो करतालो, कोडकारांक हील करतालो. वय ना, ही खबर सगली तिणें कितें आयकलेली, जेजू पेकोवणी दिता. आतां तिका ही खुशालकायेची खबर, कित्याक तिका कितें जाय, पेकोवणी जाय. वय ना, तिच्या जिविताची परिस्थिती कसली, पेकोवणी जाय. सारकें, तिका तें प्रॉब्लम आहा. सो तिणें कितें केलें, आपूण निचोव करता, हांव तर हें एक्शन करीत. आतां तिणेन तें एक्शन घेतलेलें तिच्या परिस्थिती प्रमाणे. आयज आतां हांवें एक्शन घेवंक जाय आमचे परिस्थिती प्रमाणे. जरी तर कोणूय तर मागता, कशें मागता, फॉर एग्जाम्पल ओके, जरी तर एक आवय जावं बापूय आपल्या भुरग्या पासत मागता, भुरगीं मस्ती करता. ओके, हें उदाहरण घेवया. भुरगे मस्ती करता, करेक्ट. भुरग्यां आयकना, भुरग्यां घरान बरे भाशेन उलयना, मस्ती आहा, मस्तेपणां. आतां हे प्रॉब्लम कोणाक आसता, आवयक जावं बापायक, करेक्ट. आतां हो आवय जावं बापूय रेतीराक वयता आनी बसता आनी कितें चिंता, म्हाज्या भुरग्याक बरें मोत मेवल्या पुरो, करेक्ट. म्हाज्या भुरग्याची बोदोळणी जाल्या पुरो, ही चिंतना कोणाची, आवयची. आतां जेन्ना हें शुभ वर्तमान कानार पडलें, जेन्ना जेजूची खबर आमी आयकली, आतां त्या आवयचें जावं बापायचें चिंतप कितें आसूंक जाय, उतर कन्फेस करपाचें, उतर उच्चारपाचें. कसलें तें, म्हजें भुरगें जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, सैतानाक ताचेर कसलोच अधिकार ना. समजता? सर्वेस्पराचो आत्मो म्हज्या भुरग्याचेर आसा, देवान ताका अभिशेक केला, देवान ताका आपल्या मोगान बोल्ला. ह्यो उच्चारण्यो आमच्यो आतां जावपाक जाय. हे हात लावपाची करणी तिच्या टायम आयली. कित्याक, जेजू तेन्ना जिवो आसलो, ही वॉज नॉट ग्लोरिफायड ऑन द क्रॉस, ताका खुर्सार तेचें मरण जावंक नासलें. आतां जेजू आमी खंयच्या काळान आहा, नेव्या करारान आहा, ती तेन्ना पोन्न्या करारान आसली. समजता? ती अस्तोरी रोखपाट जाली, अस्तोरी पोन्न्या कराराची आसली. सो ती चिंता कितें, जेजूक जेन्ना हात लायत जाल्यार आपूण बरी जातली. पूण आमी आतां नव्या करारान आहा. नव्या करारान आमकां जेजू कितें म्हणटा, सगलें सोंपाडलें उतर आहा, इट इज फिनिश्ड. सगळें सोंपाटलें, इट इज फिनिश्ड. म्हणजे कितें, जेजून सगळें आमकां पेकोवणी करून दिल्या, पेकोवणी आमकां ऑलरेडी दिल्या. जेजूच्या गायांनी आमी बरी जातेली. हांव पळयतालें तुमी जागी आहा, सारकी आहा जाग्यार. जेजूच्या गायांनी आमी बरी जातेली फाल्यां जाली. सो देवाचें उतर म्हणटा आमकां, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली म्हणजे कितें, पास्ट टेन्स ऑफ फ्युचर टेन्स, पास्ट टेन्स ऑफ फ्युचर टेन्स जावन गेले. सो आमकां जेन्ना पिडा येता तेन्ना आमी कितें म्हणटा, जेजू बरो कर, जेजू पेकोवणी दी म्हणनान,
उतर कितें म्हणटा पेकोवणी जाली. ही जाली कित्याक? बिकॉज इट इज फिनिश्ड. सो आतां म्हाजें काम कितें? उच्चारपाचें. इट इज फिनिश्ड. जेन्ना हांव सोत मानतलें जें जालां, जेजून केलां, उच्चारता 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 म्हज्या मनाची नवसरणी जाता आनी जें कितें आत्मीक वाठारान म्हजी पेकोवणी ती म्हाका दिसण्यान पडटा. आतां ह्या आवयचें बापायचें उदाहरण आमी घेतलेलें भुरग्या पासत जाल्यार ह्या परिस्थितीन त्या आवयन कितें उलोवचें पडलें, त्या बापायन कितें उलोवचें पडलें? म्हजो भुरगो जावन आसा, जेजू क्रिस्ताची कूड, सैतानाक ताचेर कसलोच अधिकार ना. म्हज्या भुरग्याक जेजूचें मन मेळ्ळां म्हणूंक जाय आमी. आनी दुसरें आमी आनी कितें म्हणूंक जाता? लूक 4:18 आमी म्हणूंक जाता सर्वेस्पराचो आत्मा म्हज्या भुरग्याचेर आसा, देवान ताका अभिशेक केला. पूण हे आवय बापायची परिस्थिती कितें? हांव म्हणटा पूण म्हाका भुरग्याचे चेंजीस दिसना. आतां ह्या आवय बापायचें ध्यान खंय हा? भुरग्याचेर, देवाच्या उतराचेर, त्या भुरग्याचेर. म्हणचें कितें? मनाची नवसरणी जाल्या उतरा प्रमाणे ना. मनाची तर नवसरणी जायना, मनान तर दुबाव हा. कोरण्यान म्हाका दिसती पडोन येतलें ना. सो प्रॉब्लेम म्हजो काय उतराचो न्हू. सो चेंजीस कोणें करचे पडले? हांवें. कित्याक म्हजें उतरां आनी म्हजें चिंतप एक जावपाक जाय. आतां हे अस्तरेचें आमी उदाहरण घेतलेलें. तिची चिंतना कितें आसली? वचोन तर हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली. सो तिणें चिंतना प्रमाणे सेम काम केलें ना. सो आतां आमी जेन्ना उतरां उच्चारता, मनान आमची चिंतना तशी आसना. मनान दुबाव आसता. जायत गाय, ना जायत गाय, कितें जायत गाय, भिरांत गाय, घाबरोवणी गाय, वय ना. तेका लागून आमी देवाचें उतर जेन्ना आमी शिकता, त्या उतराचेर एका आमचो नियाळ आसपाक जाय. पयल्या दिसा टिचींग आमी ती घेतलेली देवाच्या उतराचेर नियाळ. देवाच्या उतराचेर तो नियाळ आसत. आतां आमी कसलें कितें आयकता दिसभर, कसलें कांतारां आयकता, एक 5-6 पाटी तर आयकत रावली, मागीर आमी ती म्हणत रावना. म्हणटा कित्याक आमी नियाळ केला त्या कांताराचेर. कितल्या वर्साची कांतार आयज उगडा सुट्टलो? कित्याक? नियाळ केला. ते भाशेन आमकां तर उतर उगडा सुरोंक जाय. उतराचेर आमचो दीस आनी रात नियाळ आसपाक जाय. कित्याक आमी ह्या संवसाराची न्हू. आमी जावन आसा कोणाची रचना? बापाची रचना, देवाची रचना. आमी म्हणटा आमी क्रिस्ता सोबे आसा. आमी ह्या संवसाराची उरल्या आनी संवसाराचे चाली प्रमाणे आमी रावंक जाता. संवसारान आमी आसा खरी, पूण संवसारान आमी आसपाक देवाक आमचे सोबे एक मांडणी आसा, एक येवजण आसा. आनी कसली ती येवजण? जे भाशेन आमची सुटका जाल्या आमी दुसऱ्याची सुटका करूंक जाय. जे भाशेन जेजू वयतालो, कोण कुड्डी आहा तांकां नदर दितालो, कोण भेरी आहा तांकां कान दितालो, कोण सीख आहा तांकां बरो करतालो. हे सगळें जेजू बरें करीत गेलो म्हणटा. कित्याक लागोन? कित्याक तेच्या भितर बापाचो आत्मो आसलो. देव बरें करपाक आयलोलो. आतां आमी तो त्या जेजूची, त्या बापाची, जाल्यार आमी तीच कामां फुडें करपाक नाका जेजून केल्या ती. वयल्यान देवाचें उतर म्हणटा तेच्याकीन व्हरतीं कामां आमी करपाक जाय. पूण आमच्या शितीर खंय आहा? कितें प्रॉब्लम जाता पळय थिंगा. हे गुन्यांव आमचो कित्याक जाता? आमी गुन्यांव म्हणूंक शकना. उतरार तर आमचो नियाळ आसत, आमी प्रॉब्लमां घेवन आनीक चलची ना. उतरार नियाळ आसत, आमी सुटकेचें जिवीत जियेता. करेक्ट न्हू? जरी तर आतां आमकां कसली मॅच आहा, गेम आहा, फाल्यां गेम आहा, आयज कितें आमकां हुस्को जिखत गाय ना जिखत गाय ना जिखत गाय, प्रॅक्टीस हें तें मागीर एकदांची गेम जाली. गेम जाल्या उपरांत आमी जिखल्या उपरांत आमी कशी नाचता? कितली खुशाल आसतली? गेम जाली आनी हांव जिखलें. कितें कशी आसतली म्हजी खुशालकाय? कशी? आतां तूं जिखली गेम, फायनली तूं कितें करतली? नाचतली खुशाल बरीत. वय ना, सगल्यांक सांगतली खुशाल बरीत. खुशाल गायची खबर, कित्याक तूं आतां जिखली. पूण आयज गेम जाली, तूं काल खुशाल आसलेली तितलीच गेम जावच्या पयलीं. कित्याक? जातलें ना जातलें जिखतलें, दुसरो जिखत हांव जिखत, चिंतप आसलें न्हू. जिखल्या उपरांत कशी नाचता? बरी खुशालकाय, आतां हांव जिखली. आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा? आमी जिखलेल्यान आहा. आमचें जैत कोणें करून हाडलां? आमकां जैतिवंत कोणें केल्या? जेजून. सो आतां आनी गेम जावपाची ना. गेम ऑलरेडी जाली आनी जेजू जिखला, सैतानाक हारयला. आयज जेन्ना सैतान, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आयज जेन्ना सैतान आमकां फोटी घेवन येता, आमी तेच्या तोंडार कितें दिवंक जाय? उतर दिवंक जाय. तूं हारयलोलो, तूं जिखोंक ना, तुका जेजून हारयला. आयज तूं फकत फोटी घेवन येयला, पूण आयक आतां हें सोत. तेका आमी हें सोत सांगपाक जाय. पूण सांगतलो जाल्यार हें सोत पयलें म्हाज्या काळजान आसपाक नाका? म्हज्या काळजान, मनान, काळजान रिगोन आसपाक नाका? दीस आनी रात म्हज्या काळजान, म्हज्या मनान, म्हज्या तोंडान ही उतरां आसपाक नाका?
तेन्नाच म्हज्यान म्हणूंक जाता न्हू सैतानाक की तूं हारलेलो, तुका सारको हारयला जेजून आनी तुका जेजून आपल्या पांया पोंदा मस्तिला, हें आमी ताका सांगपाक नाका. पूण ताका सांगपाक जाय जाल्यार पयलें हें आमकां खबर आसपाक नाका. खबर आसपाक जाय म्हणून आमी हें उतर शिकता. आनी आतां जेन्ना सैतान फोट घेवन येता तेज्या फोटींक आमी उतर उलोवपाक जाय. जे भाशेन तो जेजूक नाडपाक आयलो ओरोड्यान, जेन्ना जेजू उपास करी 40 दीस आनी 40 राती, तो जेन्ना नाडपाक आयलो जेजून कितें केलें? मातसो पांय पडटा वच हिंगाच्यान म्हणलें. कितें उलयलो जेजू? बरयलेलें आसा, पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा, हें उतर सारकें. सो जेन्ना सैतानाक जेन्ना जेजून धांवडायलो, जेजून ताका वस वस करून धांवडांक ना. देवाचें उतर उलयल्या उपरांत सैतान त्या सुवातीचेर आनीक रावना. इतलेंच जाणा जायात, तुमी जेन्ना उच्चारतेली, हांवूय तुमच्या सांगता, जेन्ना उतर उच्चारतेली सैतानाची पदवी त्या सुवातीचेर आनीक चलना. कित्याक तो हारयलोलो. तो खंयच्या जाग्याचेर फोटी घेवन येता? ज्या जाग्याचेर कोण ताका आलती दोलती कशी दिसता थिंगा तो येता. आनी कोण आलती दोलती ना तांकां पासून तो येतलो. पूण आलती दोलती ना ती कितें उलयतली? देवाचें उतर. आनी उतर उलयल्या उपरांत ही वील फ्ली, ही वील रन अवे. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. शिकले आमी कितें तरी? आर्गां जेजूक, आर्गां जेजूक. देवाच्या मोगाची खबर आमी शिकल्या. सैतान हारला तें आमी शिकल्या. उतर आमी कितें उलोवंक जाय तें आमी शिकल्या. दर एका उतराची, दर एका स्क्रिप्चराची आमी उच्चारणी करपाक जाय ह्या तोंडांतल्यान. हें तोंड आमकां देवान दिलां कित्याक? आपलें उतर, दीस बूक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ. समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओठांचेर आसूं. हें देवाचें उतर सदांच आमच्या ओठांचेर आसचें. ह्या उतरा बगर आनी दुसरें कितेंच आमच्या ओठांचेर आसचें न्हय. देवाचें उतर आमच्या ओठांचेर सदांच आसचें म्हणटा. आनी देवाचें उतरूच आमकां सांगता. आमकां खंय भायली शिकवण येवंक ना ही. देवाचें उतरूच आमकां म्हणटा सदां काल हें देवाचें उतर आमच्या ओठांचेरूच आसचें. आनी दीस आनी रात आमी त्या उतराचेर आमचो नियाळ करचो. करतल्यात तुमी? हालेलुया. सगळीं उबी रावया. दोळे बंद करुया सगळीं. स्वर्गीच्या बापा, तुका आमी दिनवासता हे शिकवणे पासत. हें उतर जें तुवें आयज आमकां शिकयलां, हें उतर तुज्या आमच्या काळजान तुवें रिगयलां म्हूण तुका आमी आर्गां दिता बापा. जे भाशेन तुवें तुजो मोग तुज्या ओतम्या उद्देशी, पवित्र ओतम्या उद्देशी तुवें आमच्या काळजान वतयला. आयज आमी तो अणभव केला. आनी आयज तुवें ह्या सुवातीचेर एक एकल्याक इंचून काडून ह्या सुवातीचेर तुवें आयज हांगा हाडलाय जेजू. ही तुजी येवजण आनी ही तुजी मांडणी, ही तुजी खोशी. जोण एकलो कोण हांगासर हाजीर आसा, जोण एकलो कोण आमकां ऑनलायन पळयता, हांच्या सगळ्यांच्या काळजान तुवें तुजो मोग वतयला तुज्या उतरांतल्यान म्हूण तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. बापा, तुका आमी दिनवासता हो तुजो मोग, तुज्या सारकिल्लो मोग जो जावन आसा निस्वार्थी. एक सायडीचो मोग जो तुवें संवसाराचो केलोय, आयज तोच मोग तुवें आमच्या काळजांनी वतयला म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणें दिता. तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्याय, तुजे कृपेन तुवें आमकां बोल्लाय. आमच्या दुस्मानाचो, आमकां वायट करतल्यांचो आयज तुवें आमकां मोग करपाक तुवें ही गोठाय पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणें दिता. ह्या आतांचे घडयेक जी कोण तुमच्या जिवितांत तुमकां कोणें दुखयलां, तुमी कोणाक दुखयलां, तांचो उगडास करून तुमी एक एकल्याक त्या मनशाक तुमच्या दोळ्या मुखार हाडून आतांच्या आतां तुमी बोगसणें दियात जेजूच्या नांवान. पवित्र आत्म्याचें नांव घेवन तुमी ताका बोगसणें दियात. आनी हो मोग तुमी जो अणभवला तो तुमी वेव्हारान घालपाक देवाची कृपा देवान तुमकां दिल्या. पवित्र आत्म्या उद्देशी तुमी उलो करात. पवित्र आत्म्याक आमकां घोटाय दी. आमकां जोण एकल्याक कोण ना कोण आसतलीं आमच्या जिवितान आमकां दुखयलेलीं, आमच्या काळजाक दुखयलेलीं मनशां कोण ना कोण तरी आमच्या घरा बेतलीं आसत, आमची घरचीं आसत. एक एकल्याक आमी माफ करूं. ही कृपा देवान आयज आमकां दिल्या म्हूण आमी देवाक आर्गां दिवया. जेजू आमकां कोणें दुखयलां तांकां आमी आतांच्या आतां ह्या तुज्या मोगाचो अणभव घेवन आमी बोगसूंक तयार आसा आनी आमी बोगशिता. आनी आमी चुकलेलीं आसत, आमी जेन्ना कितें दुसऱ्याक वायट केलां त्याय गुन्यांवा पासत, त्याय चुकी पासत तुवें आमकां बोगशिला म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता.
पवित्र आत्म्या तुजी गोटाय तूं आमकां दिताय, तुजे सोक्तेन तूं आमकां भरताय. कसले परिस्थितीन आमी सदांच देवाच्या उतराचेर थीर रावंक, गोटायेन रावंक, थीर उबी रावंक तुज्या उतराचेर तूं आमकां गोटाय दिता म्हूण तुका आमी दिनवासता. ही शिकोवन तुवें आयज सगळी आमकां बरे भाशेन शिकयली आनी तुज्या मोगान तुवें आमकां शिकयली. कशे भाशेन तुवें संवसाराचो मोग केलो तें तुवें आमकां शिकयलें. तुज्या उतरार आमी कशी थीर रावची, तुज्या उतरा प्रमाणे कशें आमी जिवीत जियोपाचें हें तुवें आमकां शिकयलें. तुवें आमकां अणभव दिलो म्हूण तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. सैतानाची कसलीच मांड न्ही आमच्या भोंवतणी भोंवता. जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालता, कसलीच सैतानाची मांड न्ही, कसलीच कसलो ताचो प्लॅन आसा वो जेजूच्या नांवान आतांच्या आतां नाश जावचो म्हूण आमी उच्चारता आनी हुकूम घालता. सगळी सैतानाचे मांडणेचो नाश जावचो जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याचे शोकते. बापा तुका आमी आर्गां दिता सगळ्या तुज्या बरेपणा पासून. तुवें एकलोच पूत आमकां तुजो ओंपून दिलोय आनी आमचो मोग तुवें केलोय. आमी पातकान आसतनाच तुज्या पुताक तुवें ह्या संवसारान आमच्या पासत धाडलोय. आमच्या पातकाचें फारीकपण ताणें त्या कुर्साचेर दिलें. ह्या फारीकपणाचो सदांच आमी नियाळ करचो आनी जे भाशेन आमकां जेजू मेळ्ळा ते भाशेन आमी दुसऱ्याक वचोन हो जेजू दिवचो. हो सोयक तुवें आमकां फावो केला म्हूण आदी फुडेंच तुका आर्गां आनी वाखाणी दिता. दिनवासता हांव तुका पवित्र आत्म्या आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका बापा. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आमेन. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.